देव बरी सांज दिवं मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो. त्या दिसाच्या रेतीरेक आमी आमच्या घरांनी आयते जाल्यार आमचें कंप्युटर ऑन करन हांगासर आसा. तरी ही आयची रेतीर परत आराम करच्याक कुर्साची मोर आमचेरच आमी मागया. बागेवन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा. आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. अर्गान जेजू, अर्गान जेजू, अर्गान जेजू, अर्गान जेजू, अर्गान जेजू, अर्गान जेजू. मग भाऊ भयणीनो, सुरविल्ली पवित्र सभा आमी वाचल्यार धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकात एका मनाची आनी एका काळजाची ती जावन आसली. म्हणजे कितें तांचे कडेन दुसरे चिंताप नासलें न्हय. ती अर्थ ताचो तो न्हय. ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार ती एका मनाची आनी एका काळजाची जावन आसली. म्हळ्यार जेन्ना देवाक ती हरसितली, जेन्ना देवा समकार ती येतली, ती एका मनान आनी एका काळजान जशें एकच कूड म्हणल्या भशेन सगळे तांणी एक जावन देवाक ती तांचे मागणे अर्पितले. थंयसर कोण ल्हान कोण व्हड म्हणनातलो, कोण ग्रेस कोण दुबळो म्हणनातलो, सगळीं एक जावन आसली. आनी देवाक हरसूंच्यात तांकां ते एकवट दिसून येताले. ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार देव जावन आसलो तांचो एकवट. इजिप्तांत आमी आसतना पळयलां, या आमी अरणांत आसतना आमी पळयलां, इस्रायल पर्जा एक जावन आसली. कित्याक ती देवा थंय एक जावन आसली. तांचे मदें दुसरे चिंता वाचूंक पुरो ते विगड, पूण देवा थंय ती एक जावन आसली. कित्याक एका देवाक ती पाटलाव करतली. आमी एका निजा देवा पाटलाव करता. आमकां आमी आयकलां अंत्योकस आनी इनास म्हणटा आमी एका उंड्यांत भागीदार जाता आसा. आनी देखून एका उंड्या वरवीं आमी सगळीं विंगड जाल्यार त्या उंड्या थंय आमी एक जावन आसा. देखून ते उंडो जावन असो जेजू तेजी कूड, त्या मिस्तीक कुडीन आमी एक जावन आसता. आज आमी परत आमच्या काळजांत तो स्विकार करया. आमी एक जावन आसा. आमी खंयसरी आसूं दी जावंक पुरो, खालिदियांत, हमदानांत, आनी खलिफांत, या खंयसरी आमी आसूं दी, आमी सकड खंय आसल्यार आमी एक जावन आसा. देखून परत आमी कुडींत विंगड जावन जिवन आसल्यार, पयस जिवन आसल्यार, काळजा मनांत एक जावन आमी गावया. जमल्या नव्यान सर्वच एका मनांत. आमी जमल्या नव्या सर्विकास मोला, आमच्या सौम्याक मोगा खंयच्याक नमान. कितें तरी बरें घडटा ह्या दिसा, कितें तरी बरें राखून आसा तर सौम्याक मोगा. जमल्या मोगान सर्येकास मोना, आमच्या सोम्याक मोगान करच्याक मान. कितें तरी बरें घडटा ह्या दिसा, कितें तरी बरें राखून आसा तर सोम्याक मोगान. अर्गां तुका सुम्या जेजू, भगलाप तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, प्रणाम तुका सुम्या जेजू, अर्गां तुका सुम्या जेजू, अर्गां तुका सुम्या जेजू, अर्गां तुका सुम्या जेजू. क्रिस्ती भावार्थ आमकां दिल्ल्याक अर्गां. म्हाका तुजो बरो गवळी, म्हजो बरो गवळी तूं जाल्ल्याक, काळजांत तुवें म्हजो
मोग केल्ल्याक अर्गां तुका सुम्या जेजू ह्या परकी गांवांत तुका हरजूंचे आमकां एक स्थान मान दिल्ल्याक अर्गां तुका सुम्या जेजू आमच्या माय भाशेन तुका उलो मारूंक आमकां शाती दिल्ल्याक अर्गां तुका सुम्या जेजू आमच्या जिणेच्या कश्टा वेळार आमचो आदार तूं जाल्ल्याक अर्गां तुका सुम्या जेजू ह्या पॅन्डेमिका मदें आमकां तुवें तुजो हात धरून सांबाळिल्ल्याक अर्गां तुका सुम्या जेजू आमच्या कामाची भद्रती तूं जाल्ल्याक अर्गां तुका सुम्या जेजू आमकां वेळार सांबाळ तुवें दिल्ल्याक अर्गां तुका सुम्या जेजू हर एका पिड्या शिड्यांतली आमकां राखल्ल्याक अर्गां तुका सुम्या जेजू हर एका कश्टान वरांत आमचो आदार जाल्ल्याक अर्गां तुका सुम्या जेजू आमी एक सुरो आसतना आमचो सांगात तुवें दिल्ल्याक अर्गां तुका सुम्या जेजू आमच्या दोळ्यान दुकां भरलेली तुवें पुसोवन काडिल्ल्याक अर्गां तुका सुम्या जेजू आमची कुडीत आसली दूख तुवें वोण काडिल्ल्याक अर्गां तुका सुम्या जेजू आमच्या जिणेची पुरासण तुवें पयस केल्ल्याक अर्गां तुका सुम्या जेजू आमच्या काळसांत संतोष आमच्या आत्म्याक विशेव दिल्ल्याक अर्गां तुका सुम्या जेजू आमच्या जिवांत उजवाड आमच्या जिणयेक वाट दाखयल्ल्याक अर्गां तुका सुम्या जेजू तुज्या उतरां सांगता आमच्या सोय सदांच आसल्याक अर्गां तुका सुम्या जेजू पवित्र संस्कारा सोय सदांच आमच्या मदें जियेल्ल्याक अर्गां तुका सुम्या जेजू तुज्या कुडींत रक्तांत तुवें आमचें पोशण केल्ल्याक अर्गां तुका सुम्या जेजू तुज्या कुर्साच्या बलिदाना वरवीं आमकां तुवें सलवार केल्ल्याक अर्गां तुका सुम्या जेजू आमकां शाश्वत सर्गी राजाचे सांदे तुवें केल्ल्याक अर्गां तुका सुम्या जेजू तुज्या अमोलीक रक्तान तुवें आमकां धुवन काडिल्ल्याक अर्गां तुका सुम्या जेजू परत आमकां देवा बापाची भुरगीं जावचें भाग तुवें दिल्ल्याक अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू तुका सुम्या जेजू मोगाळा भाव भयणीनो आमी जावन आसा देवाची मोगाची भुरगीं देव आमचो मोग करता आनी आमी जाणाव फाटल्या 3 दिसांनी आमी हाचे विशीं नियाळ केला देव आमचो मोग करता देव आमच्या काळजांत जियेता तो आमकां लागीं आसा हें आमी स्वस्थ रितीन आमी ध्यान केलां नियाळ केला पूण मोगाचे भाव भयणीनो देव आमचो कसो मोग करता जनरली की आमी पळयता जनरली व्हडले व्हडले फिल्म स्टार्स सेलिब्रिटी आनी काल व्हडले टीव्हीर म्हणटात आय लव यू पूण जेजू ह्या देव आमचो तसो मोग करता की जनरल ना देव आमचो पर्टिक्युलरली पर्सनली मोग करता हर एकलासो तो आमकां आमचो मोग करता आमच्या सांगाता तो आसा आमच्या हर एका मेटांनी तो आमकां सांगात दिवन चलोवन व्हरता आमी पळया संवसार कितलो व्हडलो ह्या इतल्या व्हडल्या संवसारांत कितलोसो मिलिया लोक आसा आनी इतल्या मिलिया लोकांत हर एकल्याक देव म्हणटा तुज्या नांवांत हांव तुका वळखता तितलें मात्र न्ही आमी कितलेय मिलिया आसूनी आमच्या माथ्याचे केस सयत मेजून दवरल्यात सो पर्टिक्युलर तितले सूक्ष्म रितीन देव असो मोग करता गॉड्स लव इज नॉट अ जनरल लव गॉड्स लव इज अ पर्सनल लव तो आमचो वैयक्तीक रितीन मोग करता मोगाच्या भाव भयणीनो आमी म्हणटा देवाक देव जावन जेजूक म्हणटा आमी जेजू बरो गवळी आमी किर्तन वाचल्यार एक किर्तन 20 आनी 3 आसा तातूंत स्वस्थ रितीन सांगता देव बरो गवळी जावन आसा कित्याक गवळी म्हळ्यार एक गवळी आपल्या शेळयां खातीर आपलो प्राण सयत दिता आयल्या वार तुमी पळयलां आसतलें ऑस्ट्रेलियांत एक शेळी तातूंत कितले की किलो कितें म्हणटा ताचें वूल या ताचे केस आसले कितें म्हणटात कोंकणीन म्हाका वचना आसून ते इतले त्या शेळयेक तांणी इतले बरे नाजूक रितीन सांबाळलें की कित्याक म्हळ्यार ती वाडा जाय आनी वर्ल्ड रेकॉर्ड करचें म्हणल्या खातीर पूण मोगाच्या भाव भयणीनो हांगा युनिवर्सल रेकॉर्ड आसा त्या शेळयेक एकाक आसल्या पुरा शेळये पैकी एक विचित्र शेळी करच्या खातीर ताच्या मालकान जायतो खर्च केलो जायते ताणें ध्यान ताच्या फाटल्यान करसिलें पूण हांगासर देव वर्ल्ड रेकॉर्ड करच्या खातीर न्ही बगार इट इज अ युनिवर्सल रेकॉर्ड्स की देवान आमचो आस्पाव हर एकल्याक आमचे केस सयत मेजून धरून आमकां सांबाळून व्हेलां कितले सूक्ष्म रितीन आमच्या कुडीचेर कितले घाय आसात कितले तिबे आसात कितली माजी आसात ते देवाक कळिता आमकां सयत कळीत आसचें ना पूण देवाक कळीत आसा तितलो तो आमचो मोग करता आनी तो आमच्या सांगाता आसा देवाचो मोग आमी चिंतूंक साधना मोगाच्या भाव भयणीनो ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमच्या खातीर ताणें अर्पिलो आमी फाटल्या आयताराच्या वाचपांत पळयल्यार थंयसर अब्राहमाक आपल्या पुताची बली दिवच्याक देवान आपयलो आनी जेन्ना तो बली दिवंक मुखार सरल्या वेळार तुज्या पुताची बली दिनाका दिवंक ताणें आडयलें देवान आडयलें कित्याक एक पुताचो जीव वेसो कितें म्हणून देवाक कळीत आसा
एक आपल्याच पुताक बली दिवचे, आपल्याच पुताक होपडावचे दूख कितलें व्हरतें देव समजता. पूण जेन्ना त्याच लोकां खातीर त्या लोकांक सलवार करचो तो वेळ आयलो, देवान आपल्याच पुताक सयत फाटी दवरूंक ना, ताणें बली जावन अर्पिलो. हो मोग देवाचो. आपणाकच कितेंच करूंक जायना तसलो, कितेंच बांदून दवरून नातलो, कितेंच आपणा खातीर किपींग फॉर वन सेल्फ, तसलो स्वार्थी मोग देवाचो न्ही. देवाचो मोग उक्तो मोग, देवाचो मोग आपोवचो मोग, देवाचो मोग आरावचो मोग. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू जावन आसा आमचो बरो गवळी. आमी ताचे शेळयो. तो आमकां हर एकल्यांक मोग करता. ते एकलो कॅनेथ रॉजर्स म्हणलो एकलो बरयणार आसा, तो अशें म्हणटा, शेळयो हर एका मनशाती पैकी भोव वल्नरेबल, म्हणजे ताका कितेंय भोव इजी, ताका नाश करूंक भोव इजी, मोस्ट वल्नरेबल एनिमल हर एका मनशाती पैकी. कित्याक म्हळ्यार शेळयेक आपली तकली करून चलोवंक सयत बळना. एक शेळी उदारी पडीत जाल्यार ताका नीट जावंक सादना, ताच्या दनयान सोंसून ताका नीट करी जाय, नाजाल्यार ती थंयच दांबू बांदून मरता, उस्वास बांदून मरता ती. असल्या मनशातीक एक शेळी, एक गवळी जायची जाल्यार त्या गवळ्यान 24/7 म्हणटा आमी तशें हर एका वेळार ताणें अलर्ट आसाचें. खंयची शेळी पडटा, खंयची शेळी उठता. आनी देव आपणाक जेजू म्हणटा, हांव बरो गवळी, म्हणजे 24/7 ही इज अलर्ट. आपणाची भुरगीं, आपणाचे शेळयो खंय पडात जाल्यार, कसतार आसा जाल्यार ही इज अलर्ट. तो राखून आसा, तो राखवल करनासा. त्या गवळ्याक आमी मान करया आनी गीत गावया, जेजू बरो गवळी, हांव ताची शेळी. रगत वारो जेजून सलवार केली. जेजू बरो गवळी, हांव ताची शेळी. खुर्सार रगत वारो जेजून सलवार केली. पाचव्या सरोवान तो म्हाका सरयता, नितळ झरींतलें दादोस पियेवंक दिता. पाचव्या सरोवान तो म्हाका सरयता, नितळ झरींतलें दादोस पियेवंक दिता. जेजू बरो गवळी, हांव ताची शेळी. खुर्सार रगत वारो जेजून सलवार केली. कश्टा अनवरान तो म्हाका सांबाळटा, दुस्माना पासांतलें म्हाका राखून दवरता. कश्टा अनवरान तो म्हाका सांबाळटा, दुस्माना पासांतलें म्हाका राखून दवरता. जेजू बरो गवळी, हांव ताची शेळी. खुर्सार रगत वारो जेजून सलवार केली. जेजू बरो गवळी, हांव ताची शेळी. खुर्सार रगत वारो जेजून सलवार केली. अर्गा तुका सुम्या जेजू, तुका सुम्या जेजू. होगळाप तुका सुम्या जेजू, तुका सुम्या जेजू. स्तुती तुका सुम्या जेजू, तुका सुम्या जेजू. आराधन तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू. मान तुका सुम्या जेजू, मान तुका सुम्या जेजू. प्रणाम तुका सुम्या जेजू, प्रणाम तुका सुम्या जेजू. हरसीत हांव तुका सुम्या जेजू, हरसीतांव तुका सुम्या दिन वाचतांव तुका सुम्या जेजू, वाचतांव तुका सुम्या. वाकणतांव तुका सुम्या जेजू, वाकणतांव तुका सुम्या. वर्णितांव तुका सुम्या जेजू, वर्णितांव तुका सुम्या. वंदितांव
तुका सुम्या जेजू वंदितां तुका सुम्या जेजू नमान तुका सुम्या जेजू नमान तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू फाटल्या दिसान म्हज्या भाव भयणीनो हांव म्हज्या वॉका वेळार हांव म्हाका एक सवय कितें म्हणी एकच केर्स म्हणसो ना जाल्यार खंयचे म्हणी एक प्रेज आनी वर्शीप घालून काना घालून वेचे थोडे जाणां चिंतात वो कोणा कडेन उलयता हें आसा म्हणून कोण न्ही पूण जाल्यार ते टायम गेल्लोय कळना आनी प्रेज आनी वर्शीप जाल्यार मोतीन ती दुसऱ्या कडेन पळोवन चंचल जावच्या की मोतीन ती देवाचोच उडास आसता त्या कारणा खातीर हांवें वॉकमॅन घालचें आनी वेचे रावचें कितें जावं ती अशें प्रेज आनी वर्शीप आयकतना एकलो कोण म्हाका नांव कळीत ना तो म्हणटा जेजूचें नांव व्हरतें नांव कित्याक तोच जावन आसा सर्वस आनी ताच्या विशयान ताणें एक ताजी आपली टेस्टमनी ताच्या जिणयेची टेस्टमनी तो दिता तो म्हणटा तो ल्हान आसतना आनी ताची आवय विधव जावन आसली आनी तो आवय तो ल्हान एकदम मस्त ल्हान आसलो आनी तांकां त्या वेळार तांच्या घरांत तांच्या जाग्यांत तांच्या गांवांत भायर वचचें पड तांकां धांवडोवची स्थितीर पडिल्लीं कांयच नासलें तांची इतली स्थिती पाड आसली की तांकां जियोंक सयत कश्ट आसले तांच्या घरांत तांकां धांवडोवचेर आसले विलेजींत तांच्या गांवांत तांकां धांवडोवचेर आसले आनी ह्या वेळार तो म्हणटा सगळ्या इतल्यान टेन्शन सगळें कितें होगडायलां कांयच ना आनी तो एक दीस रातीक न्हिदून आसतना ताका एकच पटी ताजी आवयन हुस्क्योवचो ताका ताळो आयकता आनी आवयन हुस्क्योवचें आयकून तो उठून धांवता आवय कितें जालें कोण ना कित्याक रडटा म्हजी आवय ती सगळें होगडायलें म्हणून ती कश्टार आसा म्हणून तो आवयक बुजोवच्या खातीर धांवता आनी आवयच्या कुडाचें दार तो उक्तें करता आसतना थंयचो तो पळयता ताणें चिंतिल्ल्या भशेन तें नातलें ताजी आवय रडतली खरें पूण ताणें चिंतलेल्या विशयान ती रडोंक नातली बगार ती थंयसर दिंबयेर पडून आसली आनी थंयसर ती दिंबयेर पडून दुखां गळोवन ती मागोवन आसली आनी म्हणटाली की सोम्या आमच्या जिणयेंत तुवें वर्ती कामां केलाय आज आमचे कडेन कितें ना घर ना दार ना जियोंक वस्तूर ना घालूंक वस्तूर ना जियोंक जागो ना माते तेंकोंक एक उशें सयत ना असल्या स्थितीर आसल्यार म्हाका कांय बेजार ना कित्याक तुवें म्हाका सगळें दिलाय आमच्या जिणयेंत तुवें सगळीं बेसांव दिलाय देखून तुका हांव अर्गां दितां कित्याक म्हाका आज म्हजे कडेन म्हाका जाय आसलें जायतें आसा जाल्यार म्हाका उणें खंयचेंच ना कित्याक म्हजे कडेन कांय नासल्यार हांव आज ग्रेस्त जावन आसा कित्याक तूं म्हज्या सांगात आसाय कित्याक ताच्या की व्हरतें म्हाका दुसरें कांयच ना God, you are with us. Jesus, you are with me. And that is all that we want. That is all we need. आणि अशें तो म्हणटा आनी त्या दिसतान तो ताजी जिणी बदलता तो म्हणटा ताका थंयसर कळटा ताज्या आवयच्या मागण्यांत Jesus is all that we need in our life. Jesus is all that we need to go to the promised land. ते आमकां बासयल्या गांवांक पावोंक जेजू मात्र आमकां जाय दुसरें खंयचेंच आमकां गरजेक पडचें ना हें खाली आमच्या संवसाराच्या पयण्यार मात्र बगार आमी ज्या दिसा आमी जेजूच आमचें सर्वस्व म्हणून समजता आमी थंयसर पावंक आमी त्या बासयल्या गांवांक पावोंक शकता म्हाकाच्या भाव भयणीनो खंडीत जावन जेजू आमकां सर्वस्व जावन आसा तो आमचें धैर्य आमचें बळ आमच्या खंयच्याय सलवणे वेळार आमकां जेजूनच सांगलां देंवसारान आमकां सलवण हाडूंक पुरो पूण ताणें आमकां नाश करूंक साध्य ना देंवसारान आमकां सकला घालूंक साद आसा पूण देंवसारान आमकां मस्तूंक साध्य ना आमी कितलेय पटी सलोवन दी आमी कितले पटी सकला पडोवन दी जेजू आमकां वयर उबारता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड कितलेशे दाखले आसा सोम्या जेजू मोगाच्या भाव भयणी जेजूच्या नांवान सांगच्या जाल्यार आमी उडास काडचे जाल्यार फाटल्या 2000 वर्सां जावन तुमी पळया कितल्याशा लोकांक कितल्याशा परजेक क्रिस्तांवांक जेजूचो फाटलाव करतल्यांक धरणीक घालां शेवटायलां मारलां सयत पूण ती कोणीच ती नास जावंक नात हांव फाटल्या दिसांनी सांपोली कारपा विशयांत ताजी डॉक्युमेंटरी वाचून आसलो सांगात थोडे स्टडी खातीर म्हाका थोडे डॉक्युमेंटरी व्हिडियोज पळयचे पडले अशें पळोवन आसतना म्हाका पॉलिकार्पाची निमाणी दीस ताजे निमाणे दीस विशयांत म्हाका थोडे डॉक्युमेंटरीन वाचूंक मेळ्ळें सांगात पळोवंक मेळ्ळें थंयसर अशें आसा पॉलिकार्पाक थंयसर रोमी आधिपती थंय म्हणटात तुवें एका निजा देवाक सोडी जाय आनी आमच्या रायाक देव म्हणून तुवें मानी जाय ताका तुवें बली अर्पी जाय ताका तुवें ताका दुंप भेटय जाय आनी अशें म्हणून विचारल्या वेळार पॉलिकार्प म्हणलो तें हांवें करूंक साध्य ना म्हाका असो देव एकलोच हांव रायाक मान दितां रायाक गौरव दितां तो म्हजो राय ताका हांव मान दितां ताका हांव गौरव दितां ताका मानान म्हजो तकली बागयतां
पूण देव म्हणून म्हजी तकली हांव केदींच बागोवचो ना कित्याक म्हाका असो देव एकलोच तो सर्गींचो बाप पूत पवित्र आत्मो त्री एक देव ताचे मुखारच हांव सरपडटा ताकाच हांव हर एक बली भेटयता म्हणून आनी अशें आसता पोलिकार्प आयकनातल्या वेळार ताका धरतात ताका व्हरून वागांच्या मुखार शिवांच्या मुखार ताका घालतात ग्रास उंचाक मोगाच्या भाव भणीनो पळया इतले ताका कश्ट आयल्या री ताका निमाण तें मरण मेळ्ळ्या री पोलिकार्प अखेर पर्यंत एकच म्हणून आसलो आमचो देव एकलोच एक आनीज देव मोगाच्या भाव भणीनो आमी ते आसले आमच्या मार्तिरांचो हो भावार्थ आमी घे जाय आमच्या काळजांत आमी स्विकार करी जाय की देव एकलो आनी ताच्या मुखार मात्र आमी सरपडता कित्याक तो आमकां बळ दिता त्या पोलिकार्पाक थंयसर त्या शिवा मुखार धैर्यान रावचे जाल्यार त्या वागटा मुखार धैर्यान रावचे जाल्यार देवान ताका बळ दिलें ताचें तें बळ देवाचें जावन आसलें कितलेशे मार्तीर आसात तांकां त्या मार्तीर मरण स्विकार करूंक धैर्य मेळिल्लें तें देवान दिल्लें बळ तें देवान दिल्ली सकत ती सकत आमकां जाय जे मोगाच्या भाव भणीनो देखून आमी आज ती सकत मागया आमकां देवान बसयलां हांव तुमकां केदींच एक सुरो सांडून घालचो ना हांव गेल्यारी हांव म्हज्या फाटल्यान तुमकां पवित्र आत्मो धरतलो आनी तो पवित्र आत्मो तुमकां वेळा काळार जाय आसली सकत मजत दितलो तो जावन आसतलो मजतदार म्हळ्यार आमच्या गरजेच्या वेळार आमकां मजत दितलो आमच्या कश्टांच्या वेळार आमकां आदार दितलो आमच्या सलवणे वेळार आमकां जैत दितलो आमकां भिरांत दिसलेल्या वेळार आमकां धैर्यान भरतलो त्या पवित्र आत्म्याक काळजांत उलो दिवया तुमच्या घरांनी आसात तुमी उबे रावात साध्य जाता जाल्यार तुमचे दोळे तुमी धांपात तुमचे हात उबारूंक जाता जाल्यार हात उबारात या तुमकां कशें बरें दिसता तशें पूण काळजांत त्या पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया पवित्र आत्म्या ये देवनू वाटेक परती आड गेले लाभय तुझ्या भावार्थ
सत्यान तुझे राशे पातयेल्या बवी तुझी साथ देणी लाभोयशे गुणाचे फूल लाभोय आमकां बरे मोल आवय सुखा कासनाच्या पवित्र ज्ञान देवोनी आमचेर तुझ्या या भुरग्यांचेर थान येवन रावल्ल्या आमचेर आमची थान भागोवंक तुये तुझ्या अनुभव करचो तुजो अनुभव करचो भुकेल्ले आमकां तुजो अनुभव दिवच्याक ये तुजी बासवणी समजोवच्याक आमचेर तूं ये तुजी खरी वळख आमी धरच्याक आमचेर तूं ये काळजांतान तुजो मोग करच्याक आमचेर तूं ये आमच्या भावार्थी जिणयेंत आध्यात्मीक जिणयेंत आमची वाडावळ जावच्याक आमकां शिकोवण दिवंक तूं ये आमकां परत नवी करच्याक आमचेर तूं ये आमची कुटुंबां तुजी भंडारां तुजी बिडारां करच्याक तूं ये आमची काळजां मोगाची भंडारां करच्याक तूं ये आमकां नवे मनीस करच्याक नवे व्यक्ती करच्याक आमचेर तूं ये पवित्रात्म्या आमचेर तूं ये पवित्रात्म्या आमचेर तूं ये जेजू करगा जेजू करगा जेजू करगा मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचें उतर आमी आयकुया जुआंवचो वांजेल अध्याय चॅप्टर 4 चवथो अध्याय उतरां 19 तावन 20 आनी 4 पर्यंत chapter 4 verse 19 to 24 स्त्रियेन ताका म्हळें सायबा तूं प्रवादी म्हूण म्हाका आतां कळ्ळें आमचे पुर्वज ह्याच दोंगरार देवाक आराधन करतले पूण तुमी जुदेव ताका जेरुसलेमान मात्र आराधन करचें म्हूण सांगतात जेजून तिका म्हळें म्हजें उतर सतमान बाये ह्या दोंगराक जावं जेरुसलेमाक जावं वचनासतना आराधन करचो वेळ येवचो जालो तुमी नेडां आसल्याक आराधन करतात आमी जाल्यार जाणां आसल्यांक आराधन करता कारण सोडवण येवची जुदेव लोकांत हांव पूण खऱ्या आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो तो येवन जाला म्हळ्यार समा असलें आराधन बापाक जाय देव आत्मो देखून ताका आराधन करतल्यांनी आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करी जाय देवाचें उतर हें मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमी जर तर हेब्रेवांक बरयलें पत्र अध्याय 1 chapter 1 first chapter of the Hebrews वाचन जाल्यार तातूंत अशें बरयलां की देवाक आदी मागात हावन देव विविध रितींनी आनी वेळा काळार विविध रितींनी मनशा लागीं उलयलो फ्रॉम टायम immemorial God has spoken to human beings in many and varied ways जायत्या आनी विविंगड रित्यांनी उलयला म्हणजे आमी पळया देवाक आमी पळोवंक जायना देवाक आमी आपडोवंक जायना देवाक खाली आमी अनुभव करी येता हो अनुभव आमच्या कुडीच्या विश्वांनी सेन्सस म्हणटा आमी परमळ घेवन गी दोळ्यान देखून गी उतरांनी गी आयकोन गी आमी करूंक साध्य ना बगार हें करी येत जेन्ना देवच आपणाक आमच्या लागीं अनुभव आपणाचो अनुभव करूंक आमकां दिता शाती दिता तो वेळ आमी करयेत पूण आमी मनशांनी म्हाका देवाचो अनुभव जाय म्हणून हांवें ताच्या फाटल्यान गेल्यार
तो करूंक साधना. इट इज नॉट आवर चॉईस बट इट इज अ ग्रॅट्युटस गिफ्ट ऑफ गॉड दॅट गॉड रिवील हिमसेल्फ. देव आपणाकच उगडापें करता शिवाय आमी देवाचो उगडापण सोदून वचोंक साध्य ना. कित्याक आमी आसकन मनीस आमी सोदना करचें आमचें काम खंडीत जावन, पूण तें मेळटा म्हणून आमचे वयर तें होंदोन ना. इट डजंट डिपेंड ऑन अस बट इट डिपेंड्स ऑन गॉड. गॉड रिवील्स हिमसेल्फ. सो आमी कितें पळयचें म्हळ्यार ताजो अर्थ कितें. देव आमच्या कडेन उलयना, देव आमच्या रागार आसा की या देव कोणा कडेन आमच्या मदें थोडे व्यक्ती आसतात आमी म्हणटा इंट्रोवर्ट म्हणून कोणा कडेन उलयना, भितर बसून आसचे थोडी आसतात तुमी जावंक पुरो न्ही, कोणा कडेन उलयना. ताका आमी म्हणचे आसा इंट्रोवर्ट. इंट्रोवर्ट म्हळ्यार सगळें सोशलायझींग आसना, चड मिनींग. देव आमचो इंट्रोवर्ट न्ही, बगार आमचो देव सेल्फ कम्युनिकेटींग. कार्ल रानर म्हणलो तत्व देवशास्त्री म्हणटा आवर गॉड इज अ सेल्फ कम्युनिकेटींग गॉड. तो आदी मागात हावन आमच्या कडेन वेगवेगळ्या रेत्यांनी आमच्या कडेन तो उलयला, आपणाकच ताणें उगडापें केला. देवाचें उगडापण या देवाचो अनुभव मोगाच्या भाव भयणीनो केवळ एकाच संगते अशें केल्यार मात्र देवाक आमी अनुभव करयत, अशें केल्यार मात्र आमी देवाक अनुभव करयत म्हणून आमी सांगूंक जायना. गॉड्स एनकावंटर इज नॉट एक्सक्लुझीव, इट इज इन्क्लुझीव. इन्क्लुझीव म्हळ्यार देवाक कशें बरें दिसता त्या रितीन तो आपणाक उगडापें करता. शिवाय आमी सांगूंक जायना देवा म्हाका तुका पळयचें, तुवें अशें येजें लंब केस धरून निरसो जांबळी रंगाचो व्हडलो लांब गाऊन घालन, व्हडलो एक शॉल घालन असो आयल्यार मात्र हांव तुका वळखता, ना जाल्यार तुवें येवचें नाका, गो बॅक. हें म्हणूंक जायना. गॉड रिवील्स हिमसेल्फ एज ही वॉन्ट्स. ही इज ऑल इन्क्लुझीव. कशें जाय तशें तो आपणाकच उगडापें करता. सो देवान खंय आमकां खंय सरी आमकां मेळयत, खंय सरी आपणाचो अनुभव ताणें आमकां दिवत. इट कॅन हॅपन एनीवेर. खंय सरी जावंक साध्य आसा, इन एनी वे, कशेंय जावंक साध्य आसा, एट एनी टायम, खंयच्याय वेळार जावंक साध्य आसा. आनी हाच्या कारणां खातीर कितें जायचें आमी, जर तर तो केदाळे खंयच्याय वेळार तो उगडापें आपणाकच उगडापें करूंक पुरो, खंयच्याय रितीन तो आमकां उगडापें करूंक पुरो, खंयच्याय वेळार तो आमकां उगडापें करूंक जाल्यार आमी हर एका वेळार आनी हर एका संगतींनी देवाक आमचें काळीज, आमचो आत्मो उक्तें करून या तयार करून दवरी जाय. आमी मनशांनीच आमच्या शतेन देवाक अनुभव करूंक साधना. हांवें तुमकां दोळ सांगलें, देवान आमची बिरमोत पळोवन, आमचो मोग पळोवन आपणाकच उगडापें करचें जावन आसा. मनीस आमी जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो, कितें म्हणटा हांव, आमकां जायत्या रितीची माध्यमां जायचे. पळय आमी तुमकां आतां एकामेका कडेन उलयचें जाल्यार जर तर तुमी हांगा आसात, तुजो एक भाव या भयण खंय अमेरिका आसा, तुमकां एक माध्यम जायचें, फोन जायचे या वॉट्सॅप जायचे, माध्यम जायचे. तेच प्रमाणे देव आमच्या भशेन मनीस न्हय. देव जावन आसा प्युअर स्पिरीट. गॉड इज अ प्युअर स्पिरीट. देव स्पिरीट जावन आसा. आनी आमी आतां वायसपान सांगलें, देव जावन आसा स्पिरीट. कोणें देवाक आराधन करचें, ताणें आत्म्यान आनी सतान आराधन करचें. आमी आतां वाचलें, जेजूनच सांगलें उतरां तें. तर जर तर आमी स्पिरीट आवडटो, देव आवडटो आमी एनकावंटर, ताजो अनुभव करी जाय जाल्यार आमकां एक माध्यम जायचें. वी ऑल्सो नीड अ मिडियम. वॉट्सॅप न्ही, फोन न्ही, या लिंक्डइन न्ही, आमकां एक माध्यम जायचें. इट इज कॉल्ड अ स्पिरिच्युअल मिडियम. आध्यात्मीक माध्यम जायचें. आनी कसलीं ती माध्यमां? आमी तुमी 2013 इसवेंत जेन्ना पापा साहेबान आद्वेंताच्या पयल्या आयतारा, 2013 इसवी आद्वेंताच्या पयल्या आयतारा थंयच्या थोड्या भुरग्यांक तो क्रिस्म दिता आसतना शर्मा वेळार सांगिल्ले 3 संगती. तो म्हणटा, वी कॅन एनकावंटर, पापा फ्रांसिसान सांगिल्लें उतरां, वी कॅन एनकावंटर गॉड इन 3 वेज. तो म्हणटा 3 संगतीन आमी क्रायस्ट जेजूचो अनुभव करया. तो म्हणटा पयलें, वी कॅन एनकावंटर हिम इन द वर्ड ऑफ गॉड. देवाच्या उतरांत, स्पिरिच्युअल वर्ड्स, द स्क्रिप्चरल वर्ड्स, भाग्यवंत पवित्र पुस्तकाच्या उतरांत आमी जेजूचो अनुभव करी येता. दुसरें, पवित्र सक्रामेंतांत. इगर्ज मतान आमकां 7 सक्रामेंत दिल्यात. पवित्र ह्या 7 सक्रामेंतांत आमी जेजूक अनुभव, देवाक अनुभव करया. तिसरें जावन पीपल, सर्व लोकांत मदें आमचो, कित्याक ह्या लोकां जेजूची रचना, देवाची रचना आमी जावन आसा, तर ह्या लोकां मदें देवान आमचो अनुभव करयत. बेनेडिक्ट 16 आमचो आदलो पाप साहेब, ताणें एक बूक, ताज्या बुकान मस्त जायते बूक बरयल्यात ताणें. तांच्या पयकी एक बूक जावन आसा ताजो गॉड इज लव, देव जावन आसा मोग. ह्या बुकान तो अशें बरयता, द चर्चस डीपेस्ट नेचर इज, देव इगर्ज मतेचो, पवित्र सभेचो
भोव मुख्य अंग कितें म्हळ्यार अंश कितें द डीपेस्ट नेचर इज एक्सप्रेस्ड इन हर थ्री फोल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी. ताच्या थ्री फोल्ड तीन रेस्पॉन्सिबिलिटींत ताचें नेचर ह्या इगर्ज अर्थ कितें म्हणून ह्या मिनींग कितें ताचो ध्येय कितें म्हणून समजून येता. पयलें जावन प्रोक्लेमिंग द वर्ड ऑफ गॉड, कॅरिग्मा म्हणटा आमी मार्थिरिया, म्हळ्यार देवाचें उतर परगट करच्यान पयलें जावन आमचो ध्येय ह्या इगर्जमतेचें पयलें काम जावन आसा देवाचें उतर परगट करचें. दुसरें सेलेब्रेटिंग द सॅक्रमेंट, लिटुर्जिया. पयलें कॅरिग्मा ह्या मार्थिरिया, दुसरें जावन लिटर्जी देवाचे सक्रमेंत. आमी सक्रमेंत 7 सक्रमेंत आसात, हे सक्रमेंत आमी संभ्रमचे. आनी तिसरें जावन एक्सरसायझींग द मिनिस्ट्री ऑफ चॅरिटी, तो क्रिस्ताचो मोग आमी बहिरंग रितीन भायर दाखोवन दिवचो. हे तीन जावन आसात इगर्जमतेचे मुख्य ध्येय अंश. जर तर हे तीन अंश पवित्र सभेन ना तर पवित्र सभा डज नॉट एक्झिस्ट. जर हे तीन संगती पवित्र सभा करिना, देवाचें उतर परगट करिना, ताचे सक्रमेंत संभ्रमिना आनी ते क्रिस्ताचो मोग भायर एकामेका ते आमच्या भाव भयणी ते आमी प्रसारून आमच्या करण्यांनी पासारून दाखयना, तर आमी इगर्जमतां ना म्हणल्या भशेन जालें. पूण हें जावन आसा आमचें ड्युटी. दीस इज आवर ड्युटीज. तर पयलें जावन देवाचें उतर. देवाच्या उतरांत आमी कशें आमी क्रिस्ताक अनुभव करचो. पापा फ्रांसिसाचो पयलें एन्सिक्लिकल लेटर म्हणटा आमी, ताचें परिपत्र, तातूंत त्या परिपत्राचें नांव जावन आसा लायट ऑफ फेथ, म्हणजे भावार्थाचो उजवाड, ह्या भावार्थाचो दिवो, लायट ऑफ फेथ. तातूंत तो अशें म्हणटा, द वर्ड वीच गॉड स्पीक्स टू अस इन जीसस, तें उतर क्रिस्ताचें उतर, देवाचें उतर जें क्रिस्ता मुखांतर देव उलयता, इज नॉट सिंपली वन वर्ड अमंग मेनी वर्ड्स. म्हणजे तें केवल एक शब्द न्ही, जायत्या संवसारांत जाल्ल्या सबार शब्दां पैकी तो एक शब्द न्ही. बगार इट इज एन इटर्नल वर्ड. बगार तो एक शासनीक शब्द. क्रिस्ता मुखांतर देवान संवसाराक उगडाप केल्लो तो शब्द त्या संवसारांत जाल्ल्या जायत्या शब्दां पैकी एक शब्द न्ही, बगार तो एक शासनीक शब्द जावन आसा. म्हणून हें परिपत्र एन्सिक्लिकल लेटर सांगता. तर मगाच्या भाव भयणीनो, आमी हें कशें समजोवचें? देवाच्या उतरांत आमी क्रिस्ताचो अनुभव कसो करचो, कशें करी येता? हांव एक दाखलो दिवंक तुमकां आश येता. दाखलो पळयत पुस्तकांतूच लुकाचो वांजेल अध्याय 5 उतरां 1 ते 11 तुमी वाचशात जाल्यार होमवर्क तुमकां वाचा बरें कर. लूक चॅप्टर 5 वर्स 1 to 11. थंय कितें आसा? सिमांव पेद्रूचें आपोवणें. आतां हें आपोवणें कशें जालें तुमकां स्टोरी सांगता. जेजू थंयसर सरोवराच्या थडीर आसलो आनी त्या सरोवराच्या थडीर तो थंयसर लोकांक देवाची शिकवण दिवन आसता आसतना लोक ते हजार आयलो. ताच्या आंगार पुरो पडून आसलो, तेणें पडून आसलो, आतां पुरो ताका सकला घालून थंय स्टॅम्पेड जावन आनी कितें नाच जाता म्हणल्या खातीर म्हाका दिसता ते मंगळूरचेच लोक मुस्ताले म्हणून आंगार पडून आले पुरा एकामेका लोटून घालून तेणें सकल घालून जालें पुरा तेंचे एक्सप्रेस बसार ट्रॅव्हल करचे उडपी टू मँगलोर जावं ती ते थंयसर लोटून घालतले म्हणल्या खातीर जेजू थंयच्या आसल्या त्या माचवार आनी मासवार म्हळ्यार म्हणजे ते मासले धरताले आनी दोणीर सोडूंक जेजूक सोडलें आनी ते दोणीर चडले आनी जेजू थंयसर पवित्र पुस्तक म्हणटा सिमांवच्या दोणीर बसलो आनी तडीतोन इल्ले मुखार तडीर येताल्यार थंय ताजे वयरी लोक चडटात. बॉम्बे ट्रेनीर चडल्या बरें रावल्यार पुरो ते चडीचे म्हणून ना, दुसरी लोटून भितर घालतात. भायर देवाचे जाल्यार दारार रावल्या जाल्यार दुसरी सकयल घालतात तुका. तशें ते दोणीर लोटून घालून जेजू की लोटून घालून म्हाका दिसता लोक वयर चडटा आसलो. देखून दोणी थडीतोन इल्लेशें पयस इल्ले उदकांत दवरून थंय तावन देव जेजून तांकां पवित्र पुस्तकाची जाणवाय दिली, शिकवण दिली. उपरांत कितें जालें? उपरांत शिकवण दिवन जाल्ल्या उपरांत जेजून ते दुमसर पेद्रून जेजूक स्विकार केला, पाटलाव केला, पूण जेजूचो अनुभव करूंक ना. आतां कितें जालें पळया. जेजू म्हणलो इल्लें गुंडायक या आनी थंयसर वचून जाळां देवया. तवळ पेद्रू कितें म्हणटा मगाच्या भावपणीनो, पेद्रू मासली दर्च्यांत डॉक्टरेट PhD केला ताणें. उदकाचो परमळ पळयल्यार तो सांगता खंयची मासली आहा म्हणून. कित्याक तो जल्मलोच थंय मासल्या मदें. तुमी जाणात न्ही गांवांत मोगरांक तुमी पळयलां मासली भाजतना. हांव सांगना तुमी हांसोंक सुरू केलां येदोळूच आसो दी कितेंय जावं दी.
त्याच कामांत जल्मलो, त्या गांवांत जल्मलो. ताजे जल्मल्या दिसतान ताणें पळयली जाळां आनी मासली आनी माचवे दोण हेंच पळयल्लो मनीस. ताका उदकाची वळख ना गे, खंयसर मासली मेळटा म्हणून वळख ना गे. तें एक किसुली मारतल्या आचार्यान येवन कार्पेंटरान येवन तूं हांगा मासली धर सायबा म्हळ्यार तो समजत गे. हाका कालें कोत्ता, हाका किसूल घालूंक सांगयत, दोण कशी करची म्हणून तो जाल्यार तो सांगयत, मासली खंय धरची म्हणून ताणें म्हाका सांगाचें की म्हाका गोत्तू ना गे. असलें चिंते पेद्रोक आयलें जावंक पुरो. पूण पेद्रो कितें करता म्हाकाचें पळोवन विशेश पळया पेद्रोची जबाब. वी हॅव वर्कड ऑल नायट, सगळी रात सोम्या आमी काम केलां. आमी पळया आमच्या जिणेंत तशें सगळी रात आमी काम केलां, कॉट नथींग, कांयच मेळोना. थोड्या फावटी तुमी तुमच्या जिणेंत तशेंच न्ही, कालें सोम्या पाद्रेपा कडेन येवन सांगचें, फादर काल सांगचें 25 वर्सां ह्या दादल्या वट्ट जियेला आनी काल कांय फायदो ना फादर, इम्पॉसिबल. ना फादर 50 वर्सां ह्या स्त्रिये वट्ट जियेलो, गॉन केस फादर, कांय फायदो ना. पेद्रो ताचो म्हणलो होल नायट वी हॅव वर्कड, हक्की रात आमी काम केल्या. कितलीं वर्सां फादर? 25 वर्सां जावन म्हज्या पुताक हांवें पळयलां, तो सुदराना फादर. न्ही आमच्या आवय भशेन, भाव भशेन, भयणी भशेन आमी सांगचें यें जावन तेंच पेद्रो म्हणलो होल नायट वी हॅव वर्कड, वी हॅव डन एवरीथींग. दुसरें जावन कितें म्हणलो, वी हॅव एक्झॉस्टेड, थकल्या, कर नक्की रात काम करून पुरा थकोन गेला, एक्झॉस्टेड विथ द होल नायट वर्क. आनी कांय फायदो ना, आनी कांय मेळना, सादच ना, इम्पॉसिबल. आमी तेंच म्हणटा आनी कांय फायदो ना फादर, पुराय केलें. त्या कडेन गेलें, रित्रे वेलें फादरापा, म्हज्या घोवाक रित्रेक वेलें, कावन्सिलिंगा वेलें, आनी ताच्या कडेन वेलें, ह्या पाद्रापा कडेन वेलें, आनी एकलें म्हळ्यार आनी एका पाद्रापा कडेन व्हरो, आनी एका कडेन व्हरो, पुरा कडेन वेलें फादर, कांय आनी कांय जायना फादर. युजलेस फादर, युजलेस. सेम थॉट पेद्रोचें पळय, युजलेस. आनी कितें दुसरें पेद्रो चिंता मोतींत, हें उदक कितें म्हूण म्हाका गोत्ता आसा, हांगा आसलें हर एक ल्हान व्हड मासलींची वळख म्हाका आसा, चान्सच ना. अरे एक कितें म्हाका जाणा, एवरी आय नो एवरीथींग, एवरी इंच म्हणटात, ईच एंड एवरी बीट ऑफ इट, हर एक कितें हांव जाणा, आनी कांय साध्य ना. आय नो वेरी वेल. अशें सभा जायतो वावंट केल्ल्या उपरांत, जायते आमी प्रयत्न केल्ल्या उपरांत, दीस आनी रात आमी एका मनशा वट्ट जियेल्ल्या उपरांत आमचें एक्सपिरियन्स येवन जावन आसा. आय नो वेरी वेल, आय नो वेरी वेल, आय हॅव एक्सपिरियन्स्ड, म्हाका कळीत आसा, हांवें एक्सपिरियन्स केला. साध्य ना, चेंज जावंक साध्य ना, बरें जावंक साध्य ना. कित्याक आमी आमच्या इन्स्टिंक्ट म्हणटा, आमच्या चिंतपा प्रमाणे नवता, वी रन अकॉर्डिंग टू अवर इन्स्टिंक्ट. पेद्रोनी तशें चिंतलें, इन्स्टिंक्ट आनी मेळोंक साध्य ना. पूण उपरांत पेद्रोन कितें केलें तें बरें आसलें. पूण तूं सांगताय देखून हांव झाड उडयतां. नथींग कॅन हॅपन अकॉर्डिंग टू माय एक्सपिरियन्स, नॉट पॉसिबल. हांवें सगळी रात काम केलां, कांय मेळोंक ना. हांवें सगळी थकोन गेलां, हांव आनी म्हज्या सांगात आसले कामांची थकोन गेलें हांव. हें उदक कितें म्हूण म्हाका कळीत आसा, हांगा कितली कच्ची मासली आसा म्हाका कळीत आसा, देखून सादच ना. आय एम वेल वर्स्ड इन दीस, आय एम एक्सपिरियन्स्ड इन दीस, म्हाका हें जायना. जाल्यार तूं हें सांगलें देखून हांव झाड उडयतां. आनी उपरांत ताजें रिजल्ट कितें जालें, झाडां इतली मासली पडली की तांकां झाडां ओडोवंक जालें ना. आनी थवळ मोगाच्या बाबड्यान त्या जाग्यार पेद्रोक जेजूचो अनुभव जालो. आनी थंयसर भोव सोबीत रितीन तो वांजेल लोक आमकां समजयता. तो उडा तें तुमी तें एक दृश्टांत तुमच्या पिंतूर मुखार हाडा. ती मासलेत आसा, माचव्यार आसात, ती थंयसर आसात, आनी थंयसर पेद्रो आसा, मासलींतली झाडां ओडतेत आसात. आनी सांगाताच तुमकां आनी एक पिक्चर तुमकां उडा साडयता. थंयसर आमच्या उत्पत्ती ग्रंथांत जेन्ना देवान संवसार रचलो आनी पयल्या फावटी फातकाक सांपडलेली पयली व्यक्ती आदाम आनी ईव, तांकां तांची कूड पळोवन तांकां लज दिसली. आनी तांणी थंयसर आसले खोले वस्तूर आनी वस्तूर करून तांकां गुंतून आपल्या कुडीचेर दंपलें. हांगासर पेद्रो कितें करता, तें पळयलेंच ताका पयलो आपणाची लज दिसता. ताणें मासली धरतना उडयलेलें वस्तूर काण पेंगटाक बांदलें. थंयसर आसा तुमी, पेंगटाक बांदलें आनी देव सोम्या मुखार तो दिंबयेर पडलो आनी म्हणलो, म्हजे मुखलो पयस सर सोम्या, हांव एक पातकी, आय एम अ सिनर.
ही एनकाउंटर्ड क्राइस्ट. इतलो दीस जेजू फाटल्यान तो गेलो, पूण त्या एका उतरांत जेन्ना देवाचें उतर ताणें स्विकार केलें, तुज्या उतरांत हांव जाळां देंवयतां, तुज्या उतरा प्रमाणे हांव म्हजी जिणी उदकांत घालतां, तुज्या उतरा प्रकार हांव म्हजी जिणी तुज्या मुखार व्हरतां. जेन्ना वेन ही एक्सेप्टेड, जेजूचो अनुभव ताका जालो, तो दिंबेर पडलो आनी म्हणलो, सोम्या हांव एक पातकी, आय एम अ सिनर. मोगाच्या भाव भयणीनो, एक्सेप्ट द वर्ड ऑफ गॉड. देवाचें उतर काळजांत खंयच्या दिसा तुमी तुमच्या कुटुंबांत, तुमच्या घरांत तुमी स्विकार करतात, थंयसर तुमच्या घरांत उब जाता. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूचो अनुभव, क्रिस्ताचो अनुभव, तुमच्या घोव बायलां मदल्या संबंदांत क्रिस्ताचो अनुभव तुमकां मेळटा. तुमच्या आवय बापाय आनी भुरग्यां मदल्या संबंदांत क्रिस्ताचो अनुभव तुमकां मेळटा. तुमच्या कुटुंबाच्या सांगातांच्या तुमकां थंय क्रिस्ताचो अनुभव मेळटा. तुमी काम करच्या जाग्यार तुमच्या कलिग्स सांगाता तुमकां क्रिस्ताचो अनुभव मेळटा. द डे यू रियली एक्सेप्ट द वर्ड ऑफ गॉड, देर यू एनकाउंटर्ड क्राइस्ट लायक पीटर, जशें पेद्रूक जालें. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी मागया सोम्या लागीं, देवा लागीं, आमकांय तो देवाच्या उतरांत. आमी एक ल्हान दाखलो दिलो, जायते दाखले आसात, एक दाखलो दिलो तुमकां, कशें देवाचें उतर आमकां अनुभव करूंक दिता. तर त्याच प्रमाणे आमच्या जिणेंत अनुभव जावच्याक आमी गीत गावन मागया, सोम्या तुमचो जावन आसाय बरवसो. कित्याक आमच्या जिणेंत हांवें तुमकां सांगलें, हांव 25 वर्सां हाचे सांगाता जियेल्या, हाचे सांगाता 25 वर्सां काडल्यात, कांय साधना, इम्पॉसिबल, नथींग कॅन चेंज. गॉड कॅन चेंज, गॉड कॅन मेक अ डिफरन्स इफ यू एक्सेप्ट हिज वर्ड ऑफ गॉड. ताचे देवाचे ते उतर तुमी स्विकार करशात जाल्यार थंयसर तुमकां अनुभव जातलो, थंयसर तुमचो बरवसो उदेतलो. आमी गावया, तुंच सोम्या बरवसो, तुंच सोम्या भद्र आसरो. Praise the Lord. Praise the Lord. Jesu karga. Jesu karga. Jesu karga. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाच्या उतरांचेर आमी आमची जिणी देंवयन जाल्यार
आमच्या देवाच्या उतरांचेर आमी फात्य येवन आमची जिणी बांदून हाडीन जाल्यार नथींग इज इम्पॉसिबल. कित्याक देवच आमचो भरवसो, तोच आमचो भद्रसो. दुसरें जावन देवाक आमी ह्या पवित्र सभेच्या 7 सक्रामेंतांत अनुभव करयेत. पयलें जावन मोगाच्या बाबडीनो कशें कित्या खातीर हे सक्रामेंत कित्या खातीर आमकां पळयता आमी दुसऱ्या क्रिस्तांव दुसरे पंगड आसात. हे विविध पंगड आमकां जाय ते खेळटात. कातोलिकांक खेळटात, कातोलीक तें करतात हें करतात म्हणून काले नाचोन गिसून पुरो दाखयतात, आमच्या विशयान आमचे खेळकुळां करतात. पूण मोगाच्या भाव भयणो कित्या खातीर आमकां सक्रामेंत जायचे? पयलें जावन हर एक 7 सक्रामेंताचो आरंभ देव जावन आसा. All the 7 sacraments came from the Trinity. It finds its foundation in the Trinity. इगर्ज मतेची शिकवण कॅटेकिझम ऑफ द कॅथोलिक चर्च तुम्ही वाचशात जाल्यार तातूंत स्पश्ट दिलां. The foundation of all the sacraments are found in the Holy Trinity. कितें जावन मनीस देवान मनशाक रचलें, आमकां मनशाक रचलें. कशें रचलें? आमकां गोत आसा की आदामाक रचलें, मातयेचो ताका एक पुतलो केलो आनी ताका स्वास दिलो. तें गजाली घड वय. पूण हांव कितें सांगता म्हळ्यार देवान मनशाक 2 संगतींनी रचला. पयलें जावन आमकां एक कूड दिला आनी उपरांत आमकां एक आत्मो दिला. कूड जावन आसा एक मॅटिरियल, ह्या संवसारी वस्त. कूड ही संवसारांतल्यान आमी सिंधीच्या बुधवार म्हणटा धुळेंतान तूं आयलो धुळीक तूं फाटी वतलो. म्हळ्यार संवसारी आमी जावन आसा, संवसारांतच आमी नाश जावन वतलो. पूण आमचो आत्मो तो संवसारी न्ही, देखून संवसारांत ताका नाश करूंक साध्य ना. तो जावन आसा स्पिरिच्युअल. दॅट्स अ स्पिरिच्युअल कॉम्पोनंट म्हणटा आमी इंग्लीश भाशेन सांगचें जाल्यार बॉडी इज अ मॅटिरियल कॉम्पोनंट, सोल इज अ स्पिरिच्युअल कॉम्पोनंट. म्हणजे आमचो आत्मो आध्यात्मीक जावन आसा, ह्या थंयसर जावन आसा देवाचें स्वरूप. तर मनीस केवल कूड मात्र न्ही, इट्स नॉट टोटली मटिरियल. जशें सगळे मनजाती आसात, रूख झाडां, इट्स टोटली मटिरियल, कंप्लिटली एनिमेट वर्ल्ड म्हणटा. सांगताच देव मनीस खाली स्पिरीट न्ही, लायक एंजल्स, आंज बडव्या सारके आमी, आंज बडव्या सारके कंप्लीट स्पिरीट नो. आमी दोनाचें मिश्रण जावन आसा, बॉडी अँड सोल, बॉडी अँड स्पिरीट दोनी सांगाता मेळून मनीस जावन आसा. तर मोगाच्या भाव भयणीनो जर तर आमी दोनी सांगाता आसा जाल्यार आमचें मदलें संभाशण आमी कोणा कडेन उलयता जाल्यार, आमच्या मदें आमी संभाशण चलयता जाल्यार तातूंत 2 कॉम्पोनंट्स आसूंक जाय. बोथ मॅटिरियल अँड स्पिरिच्युअल कॉम्पोनंट म्हणटा आमी. म्हणजे संवसारी सांगाताच आध्यात्मीक संगती जावन आसात. खंयचे जावन आसात? आमी आतां कोणा कडेन वार्तालाप या उलोवणें आमी करीचे जाल्यार थंयसर आमी एकच आमचो आवाज थाळो यूज करता, शब्द यूज करता, वेगवेगळी भास यूज करता. या तो आमी काल म्हणटा सायन लँग्वेज आमच्या एक्शन करून आमी दाखोवंक सांगूंक जात, या ड्रॉइंग कर दाखोवंक पुरो, या सिंग करून दाखोवंक पुरो. हातूंत आमी एकामेकाक कम्युनिकेशन म्हणटा, आमी एकामेकाक वार्तालाप करता. पूण तें दॅट इज अ मॅटिरियल एस्पेक्ट म्हणटा आमी, मॅटिरियल एस्पेक्ट. पूण तातूंत दुसरें जावन आसा स्पिरिच्युअल एस्पेक्ट, आध्यात्मीक. कळ्ळें जावन आसा आमी कोणा कडेन संभाशण करता जाल्यार खाल्या खातीर आमच्या कडेन एक आयडिया आसा. ती आयडिया आमी दुसऱ्याक दिवच्या. एक चिंताप आसा, ते चिंताप आमी दुसऱ्याक दिवचाक आमी शब्द, आवाज, ताळो या चित्रण या कितें आमी उपयोग करता. सो मॅटिरियल अँड स्पिरिच्युअल एस्पेक्ट. तर हांगासर आमी देवाचें उतर आतां वाचलें, गॉड इज स्पिरीट, देव जावन आसा स्पिरीट, आनी देवाक आमी आत्म्यांत आनी सतांत आनी स्पिरितांत ताचो आराधन करचें म्हणून. जर तर देव स्पिरीट, आमी संवसारी, तर आमच्या मोदें तें अनुभव जावच्या खातीर आमच्या मोदें तें उलोवणें या संभाशण तें कम्युनिकेशन जायचें तर इट हॅज टू बी अ स्पिरिच्युअल कम्युनिकेशन. तर स्पिरिच्युअल कम्युनिकेशन कशें जावचें? आमी प्युअर स्पिरीट न्ही, पूण देव प्युअर स्पिरीट. तर देवान कम्युनिकेट केल्लें आमकां पावत जाय तर आमकां ताणें स्पिरिच्युअल, कंप्लिटली स्पिरिच्युअल रितीन आमचे कडेन उलयल्यार आमकां समजना, आमकां कळना, आमकां तें वी कॅनॉट परसीव इट. दॅट मिन्स आमकां तें संभाशण जाय जाल्यार आमकां एक माध्यम जायचें. वी नीड अ मिडियम. दाखलो दिता तुमकां समजूंक कश्ट जाता जाल्यार. चिंत्या, हांव म्हज्या कडेन बारी बरो ताळो आसा, चिंत्या मात सतना, चिंता मात आजीक म्हण 5 मिनटां खातीर चिंता, म्हणजे बरो ताळो आसा, तसो म्हणी आसूं न्ही 5 मिनटां व्हडली, बरो ताळो
चिंत्या कोण आसात बरे सिंगर आतां म्हाका तुडा आसना किशोर कुमार गेला तो आसूं दी पूण किशोर कुमारा भशेन म्हजे कडेन बरो ताळो तो कितलोय बरो आसूं दी म्हज्या केशीन एकलो केप्पो येवन रावत जाल्यार कान आयकनातलो हांव कशें कशें करून सिंग केलें ताका फायदो आहे बेश्टे कांय फायदो तो कितलोय बरो ताळो आसूं दी ताका कांय फायदो ना म्हजें संभाशण ताका पावना कित्याक ताका कान आयकना हांवें खालें केल्यार सांगात चिंत्या म्हाका चिंत्या बरें पेंटींग करूंक वता बेस्ट MF हुसैनाच्या की बरें पेंटींग करता बेस्ट ब्युटिफूल द बेस्ट पेंटर इन द वर्ल्ड मे बी लियोनार्डो डाविंचीच्या की हांव बरें पेंटींग करता या मायकल एंजलोच्या की बरें पेंटींग हांव करता आनी पेंटींग करन हांगा धरता आनी एकलो कुड्डो मनीस येवन रावत जाल्यार वॉट इज द युजलेस कितलेंय बरें पेंटींग जावं दी ताका समजना कित्याक म्हळ्यार ताका तें पावना म्हजें संभाशण ताका पावना जशें तरी ह्या कान आयकनातल्याक हांवें सांगिल्लें ताका समजाय जाय जाल्यार हांवें ताका आमी दुसरें माध्यम यूज करता तुमी जाणात ब्रेल म्हणटात ब्रेल तातूंत मात आनी वाचयत सो ब्रेलान आमचें बरयल्लें हांवें हांगा बरयल्लें पेपर ताका दिल्यार हें खालें खाली पेपर ताका न्ही म्हाका तो बरयलां सांग पुरो ताका खाली तशेंच दोळ्या दिसानातल्याक ब्रेल यूज करतात तशेंच कान आयकनातल्याक हांवें तोंडान कितलें बरें सिंग केल्यार ताका फायदो ना ताका हांवें कालें करचें सायन लँग्वेज हात वयर करून कालें पुरा करता तुमी पळयलां आसूं पुरो अशें प्रकार ते आसतात तें तांची लँग्वेज सायन लँग्वेज ते माध्यम टू कम्युनिकेट दी आयडिया सेम वे मोगाच्या भाव भयणीनो आमी स्पिरीट न्हय आमी मनीस आमी स्पिरीट आनी मॅटिरियल दोनी सांगाता पूण देव इज फुल्ली स्पिरीट कंप्लीट टोटल प्युअर स्पिरीट देखून देवान उलयणें आमकां पावचें जाल्यार आमकां माध्यम जाय वी नीड अ मिडियम आनी त्या खातीर इगर्ज माता आमकां 7 सक्रामेंत दिता जावन माध्यम आमकां देवाचो अनुभव करच्याक आमच्या आनी देवा मदें तें एकवट जावच्याक आमकां एक माध्यम दिता हें जावन आसा इगर्ज मातेचें चिंतप आनी इगर्ज मातेक देवान दिल्लें सत तर मोगाच्या भाव भयणीनो एक उडास धरया इगर्ज माता कोणेर आशिल्ली जेसून रचिल्ली देवान रचिल्ली तो देवान रचिल्ली ही इगर्ज माता ती साल्वार जाय ती पवित्र जाय तर देवानच ताका ही 7 सक्रामेंत दिलें ताचें पवित्र जावन ताचें साल्वासांवा खातीर इगर्ज मातेच्या साल्वासांवा खातीर दुसऱ्या वातिकन महासभे उपरांत थंयसर आमकां जराल शिकोवण जावन जायते ग्रंथ दिल्यात आयकलां गे तुमी दुसरी वातिकन महासभा म्हणल्यार खंय म्हणी आयकल्यार बरें जाता आयकनाल्यार बरें जायना जाल्यार इल्लें गुगल करा इल्लें वाचीचें आमी सगळो दीस बायबल वाचीचें बायबल वाचून म्हणून देवाचें उतर वाचचें भोव गरजेचें व्हेरी इम्पॉर्टंट देवाचें उतर आमी सद्दां वाचचें जाय पूण देवाचें उतर मात्र वाचचें न्ही आमकां इगर्ज मातेन थोडे शिकोवणे दिल्यात बरे बरे ते शिकोवणे आमी वाचचे खाली बायबल 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 म्हणचे कोणे गोते कातोलिकांनी न्ही ते दुसरे आसात पंगड तांणी मात बायबल 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 म्हणचे आमकां देवाचें उतर आनी आमी आमचे कितें म्हणटा आमी संप्रदाय या म्हणटा आमी ट्रेडिशन्स ऑफ द चर्च ऑर टिचिंग्स ऑर द आमी इंग्लीश भाशेन म्हणचे जाल्यार द मॅजिस्टेरियम ऑफ द चर्च म्हणटात म्हळ्यार इगर्ज मातेची शिकोवणी दोनी आमकां गरजेचें दोनी सांगाता ते देखून हे इगर्ज मातेचे थोडे बरे बरे बरयल्ले पुस्तक आसात ग्रंथ आसात शिकोवणे आसात तशें दुसऱ्या वातिकन महासभे उपरांत थंयसर आमकां एक दिल्ल्या साबार ग्रंथा पैकी एक जावन आसा देई वेरबूम देवाचें उतर म्हणून देई वेरबूम तातूंत 17व्या अंकांत अशें बरोवन आसा तो म्हणटा इन हीज अर्थली लायफ Jesus manifested his Father and himself by deeds and words. पळया ताच्या संवसारी जिणेंत जेजून देवाची वळख मनशाक दिली कशें उतरांत आनी करण्यांत खाली उतरांत मात्र न्ही उतरांत आनी करण्यांत बोथ आर इम्पॉर्टंट उतर इम्पॉर्टंट करण्यो इम्पॉर्टंट म्हणजे आमकां सायन्स एंड सिम्बल्स बोथ आर इम्पॉर्टंट आमकां खाली उतर आसल्यार पावना तें उतर समजायचें जाल्यार आमकां माध्यम गरजेचें आनी देखून हे 7 सक्रामेंत आमकां दिल्यात तुमकां दांचो दाखलो दिवचो जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो आमी मार्काचो वांजेल अध्याय 2 वाचन जाल्यार उतरां 1 ते 12 पर्यंत थंयसर एक हार मारलेलो पॅरालिटीक मनीस आसा आनी त्या पॅरालिटीक मनशाक
कितें जाता थंयसर लोक सगळो भरला आनी लोक सगळे भरता आसतना सगळीं बसून हांगासर बरें कर आयकता चिंत्यात आतां तुमी घरा बसल्यात बरें कर तुमच्या बऱ्या सोफार बसल्यात काउचार बसल्यात मे बी पांय वयर करून बसला पांय सकयल करून म्हाका ना कशेंय बसल्यात तुमी पूण देव हांगा उतर आयकूनच आसात आनी तशें उतर आयकून आसतना चिंत्या वयर तो निकत पडटा तुमचें थंय स्लॅब उक्तें जावन थंय खाली देंवन तें आसा कशें जायता तुमकां तशेंच जालें थंय सगळीं देवाक जेजूक आयकूनच आसलीं खालें सांगता म्हणून एकच पटी खालें पडून सुरू जालें हें देवा खालें जालें हें पळयतना खालें एक एक वस्त्र कुडक्यांत देंवन येता एक 4 पांय म्हणटात पळय बेड्ड देंवन येता तांतून एक मनीस बसला कांय ना ताचे हात मारल्या अशें आसा तुमच्या घरान जाल्लें जाल्यार तुमी पयलो ते कोण देव येयला पळय ताका धरून शार घालतात तो यार मारलो जाता आसलो मागीर एक चार मारल्या कडेन 4 जाण आसता आसले जावं दी आमी नासता न्ही देवाक अर्गां कितेंय जावं दी तशें तें देंवन आयलो तें देंवन आयल्या वेळार खाण केलें जेजून पयलो ताणें कितें केलें पयलो त्या मनशाक पळयलें आनी म्हळें भावा तुजीं पातकां बोगसालीं ओन्ली वर्ड तुजीं पातकां बोगसालीं सांगिल्ल्या कुडले लोकांक कोण्णा की समजना हो देवाचो पूत हो साल्वां सांवण्णा ते क्वेश्चन करूंक लागले तुवें कशें पातकां बोगसूंची सांगले देवाक मात्र बट गॉड हॅड टू जीसस हॅड टू शो देम इन सायन इन मॅटिरियल एस्पेक्ट तें तांकां सांगिल्लें ताचें उतर कितें बळ कितें म्हणून सांगिल्लें आपूण कोण म्हणून समजायिल्लें ताच्या उतरान तांकां समजनातल्या खातीर करण्यान ताणें करून दाखच्या खातीर ताणें मागीर म्हळें तुजें बिछाणें खाणगे उठ आनी चल वॉट ही सेट इन वर्ड ही डीड इन एक्शन कित्याक माध्यम गरजेचें मनशाक ना जाल्यार समजना आमकां मनशाक माध्यम मस्त गरजेचें म्हाकाच्या भाव भयणीनो आमकां समजना ना जाता देखून आमकां हे सक्रामेंत दिल्यात चिंत्या आमकां आतां 7 सक्रामेंत जाय हे 7 सक्रामेंत काले म्हाकाच्या भाव भयणीनो 7 सक्रामेंत आमचे जिणयेचे वांटे आनी कितेंच न्ही आमच्या जिणयेच्या हंता हंताक पूरक जावन टू कॉम्प्लिमेंट टू द ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ आवर लायफ आमकां 7 सक्रामेंत दिल्यात तुमकां धाकल्याक सांगचें जाल्यार आमी जल्मात हांव तशेंच जल्माल्या कुडीन दैवीक जल्मात हांव आमी आध्यात्मीक तरान स्पिरिच्युअल बर्थ आमकां बावतिज्म आसा आमी क्रिस्ताचीं देवाचीं भुरगीं जाता पवित्र सभेचीं भुरगीं जाता सर्गराजाचीं भुरगीं जाता आमी पवित्र स्नानांत आमी पवित्र आत्म्यांत एक जाता पळया बॅप्टिजम उपरांत आमी इल्लें व्हड जाता आसतना आमकां गव्हर्मेंटांत इलेक्शनाक रायट मेळटा वोटींग रायट मेळटा मेजर जाता आमकां पुरा काले म्हणटा लायसन्स काडयेत आनी कितें करयेत वी आर मेजर पावर मेळटा न्ही वी गेट अथॉरिटी वी गेट पावर आमी भावार्थान वाडटा आसतना थंयसर आमकां अथॉरिटी पावर तेतून आमकां क्रिस्म मेळटा अथॉरिटी पावर इज गिवन टू यू तशेंच आमी जिणयेंत जिये जाल्यार आमकां खाण जायचें वी नीड फूड आमकां दिता आमकां गव्हर्मेंट खाण दिता जेवण दिता सगळें दिता तशेंच देव आमच्या आत्मीक पोशणा खातीर खाण दिता आपली कूड आनी रगत जेजू येवकरिस्त मेळटा एक 3रो सक्रामेंत चवथें जावन आमी जिणयेंत मनीस जाल्ल्यांक आमकां पिडा येवची सहज पिडा जाल्ल्या कडल्या डॉक्टरा कडेन वचचेंच वचून इंजेक्शन काणयेचें गुळयो काणयेचें वखदां काणयेचें वय तशेंच आमच्या कुडींत आमच्या आध्यात्मीक जिवनांत पिडा येता आसतना आमकां परत परत गूण जावंक गरज आसा देखून आमकां देवान दिल्लो सक्रामेंत वचून राजी संदानाचो सक्रामेंत या कन्फेशन कुमसाराचो सक्रामेंत आमच्या आत्मीक पिडेतावन गूण जावच्याक सांगाताच आमच्या जिणयेंत एक दिशा एक 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 डायरेक्शन आमकां एक डायरेक्शन मेळच्या खातीर आमकां सक्रामेंत दिल्यात जावं पुरो याजकपणाची म्हाका जावं पुरो काजाराची तुमकां आनी ही सक्रामेंत आमच्या जिणयेंत एक दिशा एक डायरेक्शन आमकां दिवच्याक आमी आमच्या फिजिकल लायफांत आमी एक प्रोफेशन काणी येता न्ही प्रोफेशन आमी तें जायचें हें जायचें अरे हें कितें प्रोफेशन इज नॉट इक्वल टू वोकेशन खंडीत जावन पूण जाल्यारय ती एक दिशा आमच्या जिणयेंत आमी कशें मुखारसून वचाचें म्हणून आनी तशेंच निमाणें आमचें जिणयें संपता आसतना आमी देवाक पळोवंक आमकां एक दुसरो निमाणो सक्रामेंत जावन आसा पिडेस्तांची मागणी सक्रामेंत आमकां दिल्यात आनी हे आमच्या जिणयेच्या पैनार आमच्या सांगात आसात हर एका मेटांनी जिणयेच्या हर एका दिशेन आमी देवाचो अनुभव करच्याक पवित्र सभा आमकां पूरक जावन आमकां कुमोग करच्या खातीर मोगाच्या बाबून हे 7 सक्रामेंत दिला खंयच्याय क्रिस्ती दुसऱ्या क्रिस्ती पंगडान ना कॅथोलीक पवित्र सभेन आमकां दिल्यात इट्स एन एड इट्स एन हेल्प टू अस दॅट वी मे एनकावंटर क्रायस्ट एनकावंटर गॉड इन एवरी स्टेप ऑफ आवर लायफ कितलें बरें पळया आमी आयकलां जावंक पुरो 7 जाणें तुमकां सांगलां आज कुंभार खाण येतना म्हाका कितें दुसरेंच बगलें
हांवें पळयलां मोगाच्या भाव भयणीनो, एक लगभग 5-6 म्हयने आमची इगर्ज बंद आसली न्ही. इगर्ज बंद आसल्या वेळा उपरांत उक्ते केल्ल्या उपरांत जेन्ना पयले फावटी ती इगर्जेक लोक आयिल्लो, त्या पयल्या मिसा वेळार तुमी कितले जाणां आसल्यार हांव नेना, पूण आमी कुमगार दिता आसतना आमकां दुखां येता आसलीं आनी कुमगार खाण घेता आसतना तांकां दुखां येता. आमकां दुखां येतालीं कित्याक म्हळ्यार तांकां पळोवन. आमी लॉकडावन आसल्या वेळार आमकां ह्या जागांक मीस आसा, आमी सद्दां मीस बसोवन पेटोवंक आमकां हॉलिडे ना, सद्दां आमी मीस पेटयता. पूण जाल्यार आमी कुमगार हर एक दीस सेवला जाल्यार आमची परजा तांकां इतले म्हयने कुमगार सेवंक नातलो. आनी ते थोड्या जाणांचे हात खांबताले, तांच्या दोळ्यान दुखां गळटलीं. इतल्या म्हयन्या उपरांत एक जेजूक स्विकार करचे कित्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो? तो अनुभव. दॅट्स द लव, दॅट्स द एनकावंटर. आमी पळयलां जायत्यांक. तुमी आमकां बावतेस दिता आसतना आमी ल्हान भुरगीं आसले, आमकां कालें जालें म्हणून गोत्तू ना. ते थंड एक उदक माथ्यार पडिल्लें मात तुका उडा जावंक पुरो एक म्हण रडलें आसतलें. थोडीं जाणां आसता खुशी जाता म्हणजे दग जाता येत आसता माथ्यार भुरगीं ते आल्ले इतले बंद करतात. एकच म्हणटी उगता पात्रां पिल्लें माथ्यार उगता भुरग्यां भारी खुशी थंड जालें ना म्हणून कितें ना. पूण आमकां कळीत ना व्हड जाते थोडीं जाणां आमचे क्रिस्त जेजूक स्विकार केल्लीं आसात, क्रिस्तांव जाल्लीं, कातोलीक जाल्लीं. तांच्या कडेन विचारा तुका बावतीस्म दितना वॉट डीड यू फील? तुमकां कळीत ना जावंक पुरो. हांगा आमी व्हडांक बावतीस्म दिवचे जाल्यार तांकां 2 वर्सांची तरबेती दिता. बेश्टें कोणी येवन म्हाका क्रिस्तांव जायचे म्हणल्यार कडले येवन उदक माथ्यार उदक घालचें न्ही. तें बेश्टें, तें नांवक उदक दियेत, सब घालयेत, तें गिंगड, तो बावतीस्म न्ही. बावतीस्म दिवंक कातोलीक करीत जाल्यार हांगा आमची दिएसीज हांगा आमी 2 वर्सांचें ट्रेनींग दिता तांकां देवाचो अनुभव मेळच्याक जायते शिकोवन. कित्याक म्हळ्यार केवळ जेजूक म्हाका जेजू जायचे म्हण सेंटिमेंटल. हांवें तुमकां परच्या दिसा सांगलां आवर रिलेशनशीप विथ गॉड शूड नॉट बी सेंटिमेंटल. आमचे खाली ते खाली म्हणटात इमोशनल रिलेशन आसून रिलेशन शूड बी रियल रिलेशन म्हळ्यार कितें म्हणजे म्हळ्यार कश्टांच्या वेळार हर एक कितें आमच्या विरोध गेल्यार आमी जेजूक सोडून वचो तसलो घट भावार्थ जायचे जाल्यार वी शूड हॅव दॅट रियल फेथ, नॉट द इमोशनल फेथ, नॉट द सेंटिमेंटल फेथ. तो सेंटिमेंट्स मुक्त जाल्या कडले तो फेथ पडटा. आमचो रियल फेथ आसूंक जाय. तर तांकां आमी 2 वर्सांची तरबेती दिता मोगाच्या भाव भयणीनो. आमी सक्रामेंत म्हणटा. सक्रामेंताचो एक कितें म्हणटात एक डेफिनेशन या ताची एक ताका एक हें आसा. तें कितें म्हळ्यार इट्स आउटवर्ड सायन ऑफ द इनवर्ड ग्रेस. ते जें भितरल्यान चलता ग्रेस आमकां दिसानातली कुरपेस आमकां जे दोळ्यांक दिसानातले कुरपेसो भायलो गुर्त जावन आमी करता. तेतून बावतीस्म म्हळ्यार उदक या तेल या या कितें आसा आमी ते उपयोग करता ते भायले संकेत. पूण तातूंत भितर कुरपा आसा, ताच्या फाटल्यान एक कुरपा आसा ती आमकां दिसना पूण ती आसा खंडीत. हें एकामेकांतून आमी सपरेट करूंक जायना. हें एक्शन मात्र हें ताजी कुरपा मात्र म्हणून आमी सांगू सपरेट करूं. इट इज टोटली टुगेदर. ती दोनी सांगाता जावन आसात आनी हे दोनी सांगाता आमकां देवा थंय उलोवंक एक माध्यम जावन आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज पसऱ्यांत तुमी कितलीं मिसां आयकल्यांत, इतल्या मिसांत तुमी भाग घेतला. आज पर्यंत तुमी कितले फावटी कुमसाराक गेल्यात. आज पर्यंत तुमी कितलेशे फावटी तुमी जावंक पुरो ह्या जागा कडेन बेसांव आशिर्वादां तुमी खाण गेल्यात. तो अनुभव तुमी केला गे. डीड यू एनकावंटर गॉड? त्या कुमसाराक वचून त्या कुमसारेंत दिमी घाल्ल्या वेळार डीड यू एनकावंटर गॉड? थंयसर तुमी देवाक अनुभव केला गे मोगाच्या भाव भयणीनो. लुमेन जेन्सियम हें परत एक पत्र दुसऱ्या मतिगन महासभे उपरांत आयिल्लें. लुमेन जेन्सियम म्हळ्यार संवसाराचो उजवाड म्हण अर्थ ताचो. तो अशें म्हणटा, Church continues to communicate the mystery of God's love. क्रिस्ताचो मोग एक पवित्र सभा क्रिस्ताचो मोग आजून पर्यंत लोकांक दिवनच आसा. कशें म्हळ्यार अँड मर्सी नॉट टू अ स्पेसिफीक ग्रूप ऑफ पीपल. केवळ एक थोड्या लोकांक मात्र न्ही, विदीन वन टायम अँड वन प्लेस, बट टू द होल ह्युमॅनिटी. म्हळ्यार देवाचो मोग पवित्र सभा आयच्या लोकांक या हांगाच्या लोकांक मात न्ही, त्या आदी म्हाका 2000 वर्सां जावन आतां पर्यंत आनी मुखारय कितलेगी वर्सां मुखार कितलीं वर्सां मुखार ना अंत नासता मुसर एंड टू दी एंड. तें हांगाच्या लोकांक मात न्ही, थंयच्या लोकांक म्हणजे हर एक कडेच्या लोकांक फॉर ऑल टायम अँड फॉर ऑल पीपल. जर तर हें दिजें जाल्यार ताका माध्यम गरजेचें. यू कॅनॉट
आमची लँग्वेज इज लिमिटेड लँग्वेज न्ही ती आतांक मात्र सीमित न्ही हांव जेवलों म्हळ्यार हांव जेवलों हांव जेवतेच आसा म्हळ्यार हांव जेवनूच आसा न्ही तेच कंटिन्युअस तशेंच देवाची कृपा ती पवित्र सभा कंटिन्युअस दिवनूच आसा ती दिल्ली दिता आनी दिवनूच आसा तर तली लँग्वेज यूज करची जाल्यार ताका माध्यम गरजेचें देखून पवित्र सभा मोगाच्या बाबडनो आमकां हे सक्रामेंत दितात ह्या सक्रामेंतांत आमी हो जेजून दिल्लो हो अनुभव सदांच जोडूंक प्रयत्न करया आज एक सवाल तुमचे कडेन तुमी सक्रामेंतांत भाग घेता आसतना कितले फावटी तुमकां हो अनुभव जाला एक सवाल तुमीच विचार तुमच्याच कडेन कुमगार घेता आसतना केदाळा तुका भोगलां हांव जेजूचें मांस सेवन आसा हांव जेजू लागीं एक जावन आसा तें उतर याजक थंयच्यान वाचता आसतना या लायक थंयच्यान देवाचें उतर वाचता आसतना एक याजक थंयच्यान देवाचें उतर मोडून आमकां दिता आसतना हाव मेनी टायम्स डीड आय फील इट दॅट आय एम एनकावंटरींग गॉड आमकां देवान आपडूंक जाय हांवें सुरवेर सांगलें वी कॅनॉट एक्सपिरियन्स गॉड अनलेस गॉड हिमसेल्फ रिवील्स हिम टू अस देवानच आपणाक उगडापे केल्ल्या शिवाय आमी देवाक भोगूंक साधना अनुभव करूंक साधना देखून आज ताजो अनुभव करच्या खातीर आमी मागया ताचे कडेन जेजू म्हाका आपड तुज्या रक्तान तूं म्हाका आपड तुवें जशें तें पातकी स्त्रियेक आपडलें ती बदलली तिका तिजो अनुभव जालो जशें तुवें त्या आर मारलेल्याक तुवें आपडलें तो बरो जालो जशें तुवें पेद्रूक आपडलें ताणें तुजो अनुभव जोडलो जशें ते दोग शीस ते सोलोवन वता आसतना तांकां तुजो अनुभव जातलो जाल्यार तांणी जेन्ना उंडो मोडलो तुवें तांकां आपडलें तांकां तुजो अनुभव जोडलो सोम्या तो अनुभव म्हाका जायसे देखून मागया जेजू म्हाका आपड जेजू म्हाका आपड आमी गावया गीत आपड जेजू म्हाका आपड सगळी पिडा शिडा मुजी तुनिवा जेजू म्हाका आपड अमोलित्या रक्तान म्हाका धुतलेला जेजू म्हाका धुत सगळी पिडा शिडा मुजी तुनिवा तुका सोम्या आजा पडता पाया तळा तुझ्या सर पडता सोमिया जेजू ताळ्यात मुझ्या कांदी कनिया जेजू मागण्या कुमान तुंदी रुपेची इज्जत जिणीयेन मोजा सोमी
करूंक तुजो सदांच थालते कोणी बेसावानी भरमोची जिणी सोमिया जेजू ताळ्यात मुच्या कांदी तनिया जेजू मागण्या गुमान तूं दी कुरपेची जर जिणयेन मोज्या सोमिया सदांच वाडोवनी कुरपेची जर जिणयेन मोज्या सोमिया सदांच वाडोवनी आपूण जेजू म्हाका आपण आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं थेलाय गूण कर जेजू म्हाका गूण कर सगळी पिडा शिडा मोजी तूं निवार जेजू म्हाका आपण आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं थेलाय जेजू म्हाका गूण कर सगळी पिडा शिडा मोजी तूं निवार जेजू आपण आमकां केवल त्या व्यक्तीक त्या संतान ह्या संतान तुजो अनुभव कर आनी तांचो अनुभव पळोवन हांव संतुश्ट जावचो ना हांव तृप्ती पावचो ना हांव पावची ना म्हाका तुजो अनुभव जाय आय वॉन्ट टू हॅव युअर एक्सपिरियन्स लॉर्ड म्हाका तुजो अनुभव जावंक जाय आय वॉन्ट टू एक्सपिरियन्स यू आय वॉन्ट माय एक्सपिरियन्स टू गिव लायट टू अदर्स सो मिया म्हाका तो एक्सपिरियन्स दी तो अनुभव दी ती कृपा दी हांवें त्या संता ह्या संता बरी तुजो अनुभव कर्ण जिणयेंत तृप्ती पावच्याक संतुश्ट जावच्याक प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मोगाच्या भाव भयणीओ तिसरी संगत जावन आसा आमी जेजूक अनुभव करूंक देवाक अनुभव करूंक आमच्या पापा फ्रांसिसान सांगलेल्या प्रमाणे इन द पीपल लोकां मदें आमी पयले जावन उडास धरया आमी सांगलें आमकां देवान देवाचें उतर आसलें आनी तें उतर आमकां समजा जाय जाल्यार माध्यम जाय जे सक्रामेंत जावन आसात माध्यम आमकां देवा कडेन देवाचो अनुभव करच्याक आनी आतां तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो आमी लोक वी ह्युमन पर्सन आमी मनीस जावन आसात पयलो सक्रामेंत म्हळ्यार कितें मोगाच्या भाव भयणीनो सक्रामेंत म्हळ्यार ना दिसत्या देवाचो कृपा दिसच्या रुपीन न्ही आमी एग्जाम्पल दिलें तुमकां इट्स अ विजिबल इनविजिबल ग्रेस इन द विजिबल सायन्स तर मोगाच्या भाव भयणीनो आमी मनीस आनी पयलो पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा उत्पत्ती ग्रंथ देवान मनशाक आपल्याच सारक्याचो आनी स्वरुपाचो रचलो देवान एक मातयेचो पुतलो रचलो आनी आपलो स्वास आपलो जीव ताणें मनशांत घालो म्हणजे मनशांतय स्वास आसा या आत्मो आसा तो आत्मो जावन आसा द डिवायन पार्ट इन द ह्युमन बॉडी दैवीक संगत मनशाच्या कुडींत जावन आसा म्हणजे देवान आसचें आमच्या आत्म्यांत जर देव आमच्या आत्म्यांत आसा तर कूड भायल्यान दिसची मात्र आत्मो दिसना तर आमच्या थंय देव आसा हर एकल्या थंय ताच्या थंय तुज्या थंय तुज्या थंय सगळ्या थंय देव आसा जर तर हर एकल्या थंय देव आसा तर आमी साक्रामेंट जाला वी आर अ सॅक्रमेंट बिकॉज वी आर विजिबल बॉडीज ऑफ इनविजिबल गॉड प्रेज द लॉर्ड सारकें गी आमी वी आर द विजिबल बॉडीज ऑफ द इनविजिबल गॉड देवाचे सारके आनी स्वरूप आमी देव आमकां दिसना पूण देवाची दिसची कूड आमी जावन आसा तर त्या प्रमाणे आमी साक्रामेंट जाला सगळीं आमी तर आमकां आमचो पयलो वोकेशन आमचें पयलो आपण कितें ह्या जाग जावचें ह्या काजार जावचें गे दॅट इज नॉट अवर प्रायमरी कॉल आवर प्रायमरी कॉल इज टू लिव द डिवायन लायफ
आमचे पयल्यापण जावन आसा दैवीक जिवीत जियेवचें. ह्या क्रिस्ताक ह्या संवसारांत आसा म्हणून आमी रुजू करचें. मेकिंग क्रायस्ट अलायव्ह प्रेझेंट इन दीस वर्ल्ड इज आवर प्रायमरी कॉल. आमचे पयल्यापणे जेजूचो हजारपण ह्या संवसारांत रुजू करून दाखोवचें. आमच्या जिणयेद्वारे जावं याजक जावं काजार जावं आमी दोनी संगतीने जेजू ह्या संवसारांत आसा दाखोवचें जावन आसा आमचें प्रायमरी कॉल. आमी म्हणटा पवित्र सभा जेजूची मिस्टीक कूड. कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 12 उतरां 20 आनी 7 म्हणटात. 1 Corinthians chapter 12:27 म्हणटा पवित्र सभा द बॉडी इज द बॉडी ऑफ क्रायस्ट. क्रिस्ताची कूड बट क्रायस्ट इज इट्स हेड. क्रिस्त जावन आसा ताजें मस्तक. क्रायस्ट इज द हेड ऑफ द चर्च, हेड ऑफ द बॉडी. क्रिस्त जावन आसा मस्तक. तर पवित्र सभांत क्रिस्त आसा, पवित्र सभेंत क्रिस्त आसा. आनी पवित्र सभा म्हळ्यार कोण मुगाच्या बाबा? पवित्र सभा म्हळ्यार इगर्ज, सेंट जोसेफ्स चर्च, सेंट पॉल्स चर्च आनी सेंट मायकल्स चर्च, सेंट मेरीज चर्च आनी जावची आमची सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट चर्च रुवेसांत. हेंगी पवित्र सभा न्हय. पवित्र सभा आमी सगळीं वी आर द बॉडी, मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्रायस्ट. आमी सगळीं सांगाता जावन आसा क्रिस्ताची कूड आनी क्रिस्तच आमचें मस्तक. तर मगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या मोदें आमी क्रिस्ताक अनुभव करूंक जाय. वी हॅव टू एक्सपिरियन्स गॉड इन आवर प्रेझन्स. आमच्या मोदें वी हॅव टू एक्सपिरियन्स गॉड. तुमी ही काणी आयकल्या जावंक पुरो जाल्यार तुमच्या उगडासा काडच्या खातीर आनी इल्लो आमी टायम काडच्या खातीर ही एक स्टोरी सांगता तुमकां. ही स्टोरी कितें म्हळ्यार एक व्हडली माय ते गार्डनांत बसून आसली आनी त्या गार्डनांत बसून तिका भूक लागली, जोर भूक लागली. तिणें पळयता हेणें म्हळें दुबळी बिरमत कांय ना तिचे कडेन. तितून तिणें बसून आसली, मागून आसली, जेजू म्हाका इल्लें खाण दी, देवा म्हाका इल्लें पोटाक, म्हाका भूक लागल्या. तेणें एक ल्हानसो भुरगो तेणें केळोंक खायल्लो गार्डनांत. तो तेणें दावन त्या हातांत एक टिफीन आसलें, 4 बिस्कीट मम्मीन घाल्ली जावंक पुरो, एक बॉटल वॉटर बॉटल तेणें दावन त्या व्हडली माय बसून मागची पळयता, म्हाका भूक लागल्या देवा खाण दी म्हूण. तर तो भुरगो धांवून येता आनी पळयता ताच्या टिफीन उक्तें पळयता एकच बिस्कीट उरल्यात आनी येदोळ खाताना तेणें धांवन खावला गेला. एक बिस्कीट उरल्या, खाण करचें. तो त्या व्हडली माय कडेन वता आनी ती एक बिस्कीट तो त्या व्हडली मायक दिता. व्हडली मायक ती पळयता, खाण घेता. त्या भुरग्याक पळयता, तिका बेजार जाता. ती बिस्कीट 2 अर्दे करता, 2 pieces. एक ताका दिता चेड्याक आनी एक आपूण काणी घेता आनी ती खाता. ती जाल्यार ती चेडो खातांतच धरून रावन तिकाच पळोवन आसता. ती खाता आसतना तिच्या तोंडाचो तो संतोष पळयता. ल्हान कुडको, एक कुडको बिस्कीट तांतूं कांय पोट बरो ना जाल्यार ती कितें दोन तिचो तोंडाचो तो संतोष पळयचे. तें पळोवन तिका त्या चेड्याक आनी खुशी जाता. ते आपणाचो उरलो अर्दो कुडकोय काडटा आनी तिच्या तोंडा भितर तोच घालून सोडटा. ही हिमसेल्फ पुशेस into her mouth. ती घालता आसतना तिका आनीक संतोष आनी ते ल्हान भुरगो ती एक स्मायल, एका नमण्याची संतोशाची स्मायल ते व्हडली मायक पळोवन तो बरी स्मायल दिता. ताका कांय ताजी व्हडली मायचो ओडास आयलो कोण जावंक पुरो, कितेंय जावं ती ताका तो स्मायल दिता. ती व्हडली मायक ताका त्या भुरग्याक कितलें सोबीत हांस करून तोंड आनी त्या ल्हानशा नेणत्यापणान ताजे ते नानसो त्याग पळोवन तिका इतलो संतोष तिच्या दोळ्यांत दुखां येतात. आनी घरा धांवून येता चेडो भुरगो, धांवून घरा येता, मम्मी 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 तुवें सांगलें न्ही, तुवें सांगिल्लें मू की God has a beautiful smile. I saw God in the garden today. भुरगो येवन मम्मीक सांगता, मम्मी तुवें सांगिल्लें न्ही जेजूक खूब पळयलें. कशें वळखचें? बिकॉज जीजस हॅज अ ब्युटिफूल स्मायल. हांवें जेजूक पळयलें आज गार्डनान बसून आसलो, मस्त भुकेल्लो जेजू. हांवें ताका म्हजी बिस्कीट दिली. ती सोडली माय ती जागारा वता आनी तिच्या नात्रांक म्हणटा, You told that, you know that God has a beautiful smile and I saw him as a little baby today. आज ताका हांवें ल्हान भुरग्या भशेन पळयलो. म्हाका भाव भयणीनो, जेजू आमच्या मदें आसा, आमच्या भितर आसा. He is within us and we can see him, experience him. आमच्या मोदें आमी ताका एक्सपिरियन्स करीत आसा. घोव मोदें तुमी लग्न जाल्यात, खाजार जाल्यात, जेजून कितें म्हणलें उडास तर म्हाका भयणो, तुमी एकामेकाक मोगाची भास दिल्या, मोगाची भास दिल्या. सुखान दुखान पिडेन भलायकेन जो मोग करतली, विश्वासान रावतली म्हणून तुमी भास दिल्या न्ही. ती भास तुमी मोगाची भास, मोगान जियेतात म्हणून. आनी जेजून सांगिल्लें उतरां, देव जावन आसा मोग, कोण मोगान जियेता
देव ताचे थंय जियेता आनी ती देवा थंय दियेता. जेजून सांगिल्लें उतरां न्ही जोन्स वांजेल वा गॉड इज लव एंड वन हू लिव्स इन लव लिव्स इन गॉड, गॉड लिव्स इन हिम ऑर हर. मगेच्या भाव भयणीनो पळया, तुमी जेन्ना घोव आनी बायल दंपती तुमी एकामेका मोगान जियेता, तुमच्या हर एका उण्यापणान, हर एकल्या कडेन उणेपण आसा, हर एकल्या कडेन कस आसा, हर एकल्या कडेन पातकां आसात. मगाच्या बाबून ती पातकां विसरून जेजून आमची पातकां विसरता आनी आमचो मोग करता. ही फॉरगेट्स आवर sin when he loves us. He forgets. That doesn't mean that God accepts our sin. No. देव आमची पातकां स्वीकार करना, देव आमकां स्वीकार करता. आनी जेन्ना तो आमकां स्वीकार करता आमची पातकां तो विसरता. ही जस्ट लव्स अस. तितलो आमचो मोग करता. त्या प्रमाणे तुम्ही घोव बायलां तुमचे उणेपण विसरून, एकामेकाचे उणेपण विसरून जेन्ना तुम्ही मोग करतात, यू आर एक्सपिरियन्सिंग गॉड, यू आर एनकाउंटरिंग गॉड. तुमचे थंय पतीने थंय देव दादल्याक जेजू मेळटा, पती थंय दादल्याक स्त्रियेक जेजू मेळटा. म्हाका दॅट इज हाव यू हॅव टू एनकाउंटर गॉड. तुमच्या कुटुंबान, तुमच्या भुरग्यांमध्ये, इन स्पायट ऑफ ऑल दी ऑड्स तुमच्या भुरग्यांक तुम्ही एक्सेप्ट करता, इन स्पायट ऑफ ऑल द डिफरन्सेस तुमच्या आवय बापायक तुम्ही एक्सेप्ट करतात, तुम्ही मोग करतात. यू एक्सपिरियन्स गॉड देर. दॅट इज गॉड्स. आमी म्हणटा भाग्यवंत कुटुंब. नाचारांतले कुटुंब भाग्यवंत कुटुंब. कित्याक भाग्यवंत तें? कित्याक म्हळ्यार थंयसर जेजू आसलो. पळय मग, खंडीत जावन थंयसर जेजू आसलो. तुमच्या जिणेन जेजू नांगी, तुमच्या घरांत आसा, तुमी खंडीत जावन आसा. दुसरें कितें आसलें भाग्यवंत कुटुंबांत? एकामेकाचो मोग आसलो. दे हॅड लव फॉर इच अदर. दे वर रेडी टू गीव देयर लायफ फॉर वन अनदर. देखून सांजुजेन हर एक कितें हें वरस, सांजुजेचें वरस ताणें हर एक कितें सोंसलें. एवरीथींग, एवरी ऑड. तें आमी मुरये विशयान जायतें वाचता, बरें, मुरयेक मान करता कडेन. पूण सांजुजे विशयान आमकां सडीत वाचूंक मेळना, सडीत उलोवंक मेळना, आयकोंक मेळना. पळया मगाचे बाबडीन, सांजुजे शांत मनीस, ताच्या उलोवण्या विशयान ताणें सांगिल्लें एकच एक पवित्र पुस्तकान बरोवन ना, कांयच ना. जाल्यार शांतपणी ताणें एवरीथींग ही एक्सेप्टेड आनी ही डीड एवरीथींग टू मेक शुअर हीज फॅमिली इज सेफ, दॅट फॅमिली एक्सपिरियन्सीस लव. ताणें हर एक कितें गांव सोडून धांवलो आनी ताच्या पतीने काण घेवन तो बेतलेमाक गेलो. थंय तो इजिप्ताक धांवलो. थंय ताणें फाटी येजे पडलें. ताणें कितले सकट कश्ट सोंसले जस्ट टू कीप हीज फॅमिली हॅपी, टू प्रोटेक्ट जीजस, टू टेक केअर ऑफ मदर मॅरी. थंय मोग आसलो. देखून ते भाग्यवंत कुटुंब. मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमचें कुटुंब भाग्यवंत. केदाळा तुमच्या कुटुंबांत मोग आसा. केदाळा त्या मोगांत तुमकां जेजूचो अनुभव मेळटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी एकामेका ते जेजूचो अनुभव करी जाय. तिसरें जावन आमकां एकामेका सेवा केल्ल्यांत आमकां जेजूचो अनुभव मेळटा. मदर तेरेसाक आमी पळयल्यार ती जेन्ना ती कोडकाराची गाय दुती आसली, तिका त्या कोडकार जेजू दिसलो. तें तुमी वाचलां आसतलें, हांव चिंता. सान दामियान तुमी पळया, ताका याजक जावन आसलो, ताका थंयसर एका गांवांत धाडलें. एका मोलोखाय म्हणल्यार त्या आयलँडाक ताका थंयसर धाडलें. तें हवायचे, वन ऑफ द आयलँड्स ऑफ द हवाय. थंय वचून ताणें थंय थोडे दीस वचून तांकां इल्लें कुमसारांनी करचें, तांकां एब्सोल्युशन दिवचें, फाटी येवचें म्हण आसलो. लास्टाक थंयच रावलो तो. कितलीं वर्सां थंय रावलो. तांचे सांगाता तांकां इस्कल सुरू केलें, तांकां गाय धुले, तांकां नितळ केलें, तांकां मिसां कुमसार पुरो तक्रामेन दिवन आखरेक तोच कोडकार जालो आनी तोय मोन पावलो. ही एनकाउंटर गॉड इन दोज लेपर्स. आमी पळयता सान फ्रांसीस आसीस व्हडलो घट्ट जावन बारीक सोबीत हँडसम यंग मॅन. ताका संवसारांतले पुरा नाका व्हडलो मनीस जाय जे आय हॅव टू बी हँडसम, आय हॅव टू बी अ फर्स्ट स्टार म्हणून तो व्हडलो सोल्जर जावंक गेल्लो. तो नायट जावं म्हणजे सोल्जर, त्या कारणान सोल्जर जावंक मुखार गेल्लो. आनी कितें जालें ताका? ही एनकाउंटर्ड वेन ही वॉज वॉकिंग. वॉकून चलोवन वता, घोड्यार तो वता आसतना ताका थंयसर मुखल्यान एक खोडकार दिसलो. आनी खोडकाराक सोडून तो येबा कली वास येता न्ही म्हणून तो तकली बागोवन तशें धांवता आसतना ताका जेजूचो उडास येयलो. घोड्यार तावन सकला देवन फाटीं धांवन येयलो आनी पटलून धरलें ताणें त्या खोडकाराक आनी ताचो उमो घेतलो. विसरालो तो खोडकार, विसरालो ताच्या कुडींत ताका गाणी येता म्हणून विसरालो तो. आनी ताका पटलून उमो गेल्लो. उमो घेता आसतना खोडकार नपयस जालो. जेजूक तो थंयसर मेळ्ळो. मोगाच्या भाव भयणीनो, इफ यू वॉन्ट टू एनकाउंटर गॉड, the surest way, the closest way, and the very natural way is your neighbor, the one who is next to you. If you cannot see God in him, you will never see God anywhere else. देवाक
आमच्या पेलातें आमी सोदया. आमच्या पेलातें जेजू आसा, आमच्या पेलातें देव आसा. देखून आमच्या कुटुंबांत, आमच्या घरांत जेजूक आमी स्विकार करया. मुखाच्या भाव भयणीनो, देव आमच्या सांगाता आसा, देव आमचे संगे जियेता. देखून आज आमी ताका नमान करया. तुमच्या कुटुंबांत तो आसा, तुमच्या भाव भयणी मदें तो आसा, ताका आमी मान करया. आज ताका नमान करया, आराधन करया. आज तुमी तुमच्या घरांनी आसात. त्या घरांत तुमच्या कुटुंबांतल्या हर एका व्यक्तीक तुमच्या मतींत हाडा. तांचे मुखामळ तुमच्या चिंतपान मुखार हाडा. तुमची आवय, तुमचो बापूय, तुमची भाव भयणी, तुजो घोव, तुजी भयण, तुजी बायल, तुजी भुरगीं, जावंक पुरो तुमच्या घरची कामाची, तुमकां काम घरांत कुमक करतलीं, तांची हर एकल्यांची मुखामळां तुमच्या मुखार हाडा. आज पर्यंत तुवें ताच्या मुखामळांत जेजूक सोदलां गे. हॅव यू सर्च्ड फॉर जीसस इन देम? हॅव यू ट्रायड टू सीक जीसस इन देम? तांच्या तोंडांतय, तांच्या जिणयेंत, तांचे थंय तुवें जेजूक सोदलां गे. सोदूं नाय जाल्यार आज सोद. तांचे थंय जेजूचें मुखामळ आसा म्हणून तुज्या काळजांत कणसय आनी त्या जेजूक आज तूं आराधन कर. आमी सोम्या आवाज नमान इन्हें सर पडो करता वाराता सस्तांतन प्रणाम करता आवाज सर पडो करता वाराता साष्टांगन प्रणाम तूं सामचो धनी तूं सामचो तुका हांवें केवळ म्हज्या भायर, म्हज्या कुटुंबा भायर हांवें सोदलें. आज पर्यंत तुका म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्या सांगता हांवें पळोवंक ना, सोदूंक ना. सक्रामेंतांनी तूं हाजर आसाय सोम्या, पूण सडा वचून हांवें सक्रामेंत म्हज्या जिणयेंत केवळ एक कायदे म्हणल्या भशेन हांवें संपूर्ण केले शिवाय हातूंत म्हाका तुजो अनुभव मेळटा म्हणून हांव सोदूंक वचूंक ना. तुजें उतर सोम्या हांवें वाचलें, म्हाका गरज जवाब जावन म्हज्या सवालांक जवाब सोदून मात्र हांवें वाचलें, शिवाय तुजो अनुभव जोडच्या हांवें वाचूंक ना. आज सोम्या तुका आराधन करन हांव तुजे कडेन मागतां. तुजें उतर हांवें तुजो अनुभव करच्याक वाचूंक. त्या सक्रामेंतांत हर एक पटी हांव भाग घेता आसतना तुजो अनुभव जोडच्या खातीर हांवें सक्रामेंताक लागीं सरूंक. हर एका म्हज्या मेटांनी म्हज्या कुटुंबादारा सांगता, म्हज्या बगलेन आसलेल्यांनी, म्हज्या कलिग्स सांगता, हांव जियेतना काम करता आसतना हांव तांचे थंय तुका सोदूंक उदार मोन म्हाका दी. सोम्या कृपा म्हाका दी, म्हाका आदार म्हाका दी. हांव नित्राणी सोम्या, म्हजे आसता की हांवें कितेंच करूंक शकना. म्हाका आय एम हेल्पलेस.
कित्याक हो संवसारांत म्हाका जायते सक्ती तुजे तावन पयस करता, तुजो अनुभव करूंक सोडिनात. सक्रामेंतान जावन तुज्या उतरांत जावन या म्हज्या बरोबर आसच्या म्हज्या संगात्या व्यक्ती सांगाता व्यक्ती थंय तुजो अनुभव करूंक हो संवसार म्हाका सोडिना. म्हज्या दोळ्यांक धांपण घालता, म्हज्या आत्म्याक धांपण घालता, म्हज्या काळजात धांपण घालता. सोम्या तूं तें धांपण काड, म्हजें काळीज उगड, म्हजो आत्मो उगड, म्हजे दोळे उक्ते कर, म्हजे कान उक्ते कर. हर एकल्यातय हर एकांतय हांवें तुका पळोवंक, तुका बगूंक म्हाका कृपा दी. आमेन. Praise the Lord. 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 मुगाच्या भावन भयणीनो, देवाक आमी अनुभव करूंक एक नवें दार उगडलां. हें दार सदांच आमचे थंय आसूं दी आनी आमकां ही वाट दाखोवं दी. देखून आमी निमाणें गीत गावन आयचो दीस आमी संपया. आनी गावया गीत जशें फूल उदका विण बगता तशें भावता, तशेंच हांव मोरये विण बगता. मोरये आमकां वाट दाखयता, जेजू लागीं व्हरता. देखून तिका तिजो आदार मागून आमी गीत गावया. जशें फूल उदका विण भावता. Kristina